गोयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक भक्तिभावनेन सुरुवात जाली। विंगड भागांतल्यान भक्तांनी जात्रेक हाजेरी लायली। शिवोलचे आमदार लेगीत दिलेल्या लोबो जात्रेच्या निमतान देव बोडगेश्वराचे दर्शन घेतले। आयतार आशिल्ल्यान लाखांनी भाविकांची गर्दी जात्रेक दिसून आयली। इतले लाखांनी भक्तांची गर्दी आसतना लेगीत भाविकांक खातीर प्रसाद तशेंच महाप्रसादाचे लेगीत योग्य नियोजन जाल्ल्याचे पुजाऱ्यान सांगला। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर भाजपाचो आता पुराय 360 डिग्री यू-टर्न। पयलीं स्वता मुख्यमंत्र्यान जाहीर विधान केल्लें की फेरबदल जातलो। मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचेर प्रदेशाध्यक्ष तानावडेनूय आत्मविश्वासान तशेंच विधान केल्लें। मात आता कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान फेरबदल जावचो ना म्हणून विधान केलें आनी आता तानावडेनूय मुख्यमंत्र्यांची री-ऑडिट मंत्रिमंडळ फेरबदल जावचे ना म्हणून विधान केलां। गोंयांत टीबीचे दुयेंती देंवल्यात जाल्यार डेंग्यूचे दुयेंती वाडिल्ल्याचे दिसून येता। 2023चे तुळनेत टीबीच्या दुयेंती मदीं बरोच उणाव जाला। 2023 टीबीचे 171 दुयेंती आशिल्ले, पूण 2024 हो आंकडो देंवन 117 पावलो। दुसरे वटेन डेंग्यूची दुयेंती मात वाडल्यात। 2023 डेंग्यूचे 512 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार डेंग्यूक लागून 3 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो। 2024 डेंग्यूच्या दुयेंती मदीं वाड जावन 566 जाणांक डेंग्यूची लागण जाल्ल्याचे कळटा। जाल्यार एचआयव्हीक लागून 21 जाणांक जीव वगडावचो पडलो। एचआयव्हीक लागून मरण पाविल्ल्या मदीं 12 दादले आनी 9 बायलांचो आस्पाव आशिल्लो। सध्याचे आणि फुडाराचे युतीचे मुद्द्यावेल्यान आतां सावनूच भाजप आणि मगो मदीं मारहाण पेटपाक लागला। आपूण फोंडे म्हालांतले खंयचेय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाक शकता म्हणून दीपकाच्या विधानाचेर ताचो पारंपारीक विरोधक मंत्री गोविंद गावडेन फोग काडलो। दीपक आणि मंत्री गावडेचे हे कास्किसांवाचेर आतां प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन विधान केलां। दीपक ढवळीकरांकय जाहीर भाष्य करचें न्ही आनी आमी तें करप चुकीचें अशें तानावडे म्हणटा। जे मतदारसंघांनी भाजपाचे विद्यमान आमदार मंत्री आसात तांचे बाबतीत मोगोच्या फुडाऱ्यांनी विधानां करप खंय चुकीचें। गोयचे फामाद शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हांकां आयतारा मुंबयत मरण आयलें। शास्त्रीय संगीत क्षेत्रांत तांचें व्हड योगदान आसा। तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे माजी आमदार अशोक नायक साळगांवकर हांकां पिरायेच्या 82व्या वर्सा मरण आयलें। ते 1984च्या विधानसभा वेंचणुकेंत मगो पक्षाच्या उमेदवारीचेर भोवमतांनी आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले। ते उपरांत मंत्री रवी नायक आनी विली डिसोजांच्या मंत्रिमंडळांत तांणी 2 फावट मंत्रीपद सांबाळ्ळें। जाल्यार थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जुन आरोसकार हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा। तांच्या मरणाक लागून गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायलां।
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयतारा सांगे मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या दौऱ्यात सांगे मतदारसंघा खातीर मंजूर केल्ल्या पूण कांय कारणाक लागून आडकून पडिल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची मुख्यमंत्र्यांनी पळोवणी केली. हे प्रकल्प कित्याक लागून आडकून पडले ते कशे पुराय करपाक जाय विशीं मुख्यमंत्र्यांनी संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यो. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत केरळच्या विशयाचेर चर्चा झाली अशें आल्लेकरांनी सांगले. तशेंच केरळात वातावरण कशें आसा, नुस्तें मेळटा न्हय अशे प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विचारले. उपरांत गोंयच्या राजकारणाबद्दल कसलीच चर्चा जावंक ना अशें आल्लेकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. राज्या भायल्यान आवक बंद जाल्ल्यान सध्या बॉयलर चिकनाची शॉर्टेज निर्माण जाल्या. दिवचलच्या मार्केटात चडशा चिकन सेंटरात आयतारा बॉयलर चिकन उपलब्ध नाशिल्लें. मकर संक्रांती म्हळ्यार स्वाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब. ह्या सणाची सध्या लगभग चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुकुमाक लागपी सामानान दिवचलचो बाजार फुल्ला. बायलांनी जाल्यार खरेदी सुरू केल्या. कला आणि संस्कृती संचालनालय वतीन पश्चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर यांच्या जोड पालवान दर्या संगम कला अकादमी हांगा 17 ते 26 जानेवारी 2025 मेरेन आयोजित जावपी वर्सुकी राष्ट्रीय लोकोत्सवात गोंयच्या कलाकारांचे खास पेंटिंग्स आणि शिल्पकला प्रदर्शन आयोजित जातले. गोंयचे नामनेचे लेखक सर्गेस्त रवींद्रबाब केळेकार आणि सर्गेस्त मनोहर राय सरदेसाय हांच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमतान हे आयोजित करतले. ह्या कला प्रदर्शनात भाग घेवपा खातीर गोंयचे चित्रकार आणि शिल्पकारांकडल्यान प्रवेशिका मागयल्या. 13 ते 14 जानेवारी 2025 मेरेन कला अकादमीच्या कार्यालयात ही अर्ज दिवप सक्तीचे.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक निकाला उपरांत पेपराची फेर तपासणी करपाची आसल्यार आता दर एका प्रश्ना खातीर 100 रुपया शुल्क घेतले. असो निर्णय गोवा बोर्डान घेतला. आदी पेपर फेर तपासणी खातीर 700 रुपया शुल्क घेताले. अंदू 10वीची परीक्षा 1 ते 20 मार्चाक जाल्यार 12वीची परीक्षा 10 ते 28 फेब्रुवारी या काळात जातली. परीक्षेचो निकाल लागले उपरांत खुबशे विद्यार्थी आपल्याक मेळिल्ल्या गुणांनी समाधानी आसनात आणि परतून पेपराची फेर तपासणी करपाची मागणी करतात. हे आदी अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडल्यान आयली जाल्यार 700 रुपयाचे शुल्क घेताले. मात हे फावटी दर एका प्रश्ना खातीर 100 रुपया शुल्क घेवपाचो निर्णय गोवा बोर्डान घेतला, अशें गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टी हांणी कळीत केला. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पडून आशिल्ल्या खण डंपांच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या. 180 मदले 125 बिडरांनी ह्या खण डंपा खातीर तांत्रीक बिड्स दाखल केल्यात. कागदांची छाननी केल्या उपरांत पात्र बिडर्सांची यादी 20 जानेवारी मेरेन जाहीर करतले, अशें खण संचालक नारायण गाणान सांगले. बोली लावपाची प्रक्रिया 22 ते 25 जानेवारी मेरेन चलतली. बारा जानेवारी हो राष्ट्रीय युवा दीस. हो दीस आध्यात्मिक फुडारी, तत्वगिन्यानी आणि विचारवंत स्वामी विवेकानंद हांच्या उगडासाक मनयतात. तांचे प्रेरणादायक जिवीत आणि सशक्त करपी संदेश तरणाट्यांक तांची सपनां पुराय करपाक आणि तांच्या आदर्शांक फावो असो फुडार घडोवपाक आव्हान करता.
सोमवारपासून उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजात 6 सप्तकांचो महाकुंभ मेला सुरू जाता. श्रद्धा आणि मनीसपणाच्या या भव्य सुवाळ्यात सगळ्या भाविकांखातीर खासा रावपाची आणि हेर तरेच्यो गरजेच्यो सोयी उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसा. 45 दीस चलपी या महाकुंभ मेळ्यात रामलीला, रासलीला, कृष्णलीला, यज्ञ, वेद पाठाचे वाचन आणि हेर धार्मिक विधी करपाचे आसात. याच फाटभुंयेर सुमार 4600 संस्थांनी कॅम्पाचो सेटअप केल्लो आसा. ह्या वेळार साबार धार्मिक कार्यावळींचे आयोजन जावपाचे आसा. संस्कृती मंत्रालया वतीन प्रयागराजात कलाग्राम तयार केला, जातून देशाच्या संस्कृतायेचे दर्शन घडटले. भारतीय रेल्वेन संवसारांतली सगळ्यात बळिश्ट हायड्रोजन रेल्वे तयार केल्या. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी अशीची म्हायती दिल्या. भारतीय रेल्वेच्या हायड्रोजन इंधनाचेर चलपी ट्रेन इंजिन हे संवसारांतले सगळ्यात हॉर्स पॉवराचे इंजिन आसा. संवसारांतल्या फक्त 4 देशांनी अशें रेल्वे इंजिन आसा. ते 500 ते 600 हॉर्स पॉवर आशिल्ले इंजिन तयार करतात. भारतीय रेल्वे कंपनीन देशी तंत्रज्ञानाचो उपेग करून हे इंजिन तयार केला. ह्या इंजिनाची क्षमताय 1200 हॉर्स पॉवर इतली आसा. ह्या इंजिनाची पहिली चाचणी हरियाणाच्या जिंद ते सोनीपत मार्गाचेर जातली. 89 किलोमीटर मार्गाचेर हायड्रोजन रेल्वेची चाचणी जातली. रेल्वे मंत्रालयान 2023-24 आर्थीक वर्सा 35 हायड्रोजन फ्युएल सेल ट्रेन तयार करपा खातीर 2800 कोटी रुपया दिल्ले. तीन महिन्या पयलीं व्हड प्रसिद्धी करून सुरू केल्ल्या एल्डर लायन 14567 या ज्येष्ठ नागरिकां खातीर तयार केल्ले टोल फ्री हेल्पलायन नंबर आता बंद पडपाच्या मार्गार आसा. ह्या हेल्पलायन नंबरा वरवीं गोंयच्या जाणटेल्यांक कसलीच मजत जायना. देखून गोंयच्यान हो नंबर हाताळचे परस दिल्लींतल्या केंद्रांतल्यान तो हाताळचो अशें आतां चर्चेत येवपाक लागला. सत्तरी कलाकारांची भूय आणि पिळग्यान पिळगी चलत आयिल्ली संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर फुडले पिळगेक रणमाल्याचो आस्वाद घेवंक मेळचो म्हणून वाळपयच्या ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था, कला आणि संस्कृती संचालनालय पणजी आणि श्री सातेरी रवळनाथ म्हाळसार पूर्वोत्तरेश्वर हांच्या जोड पालवान रणमाले महोत्सवाचे आयोजन केल्ले. वास्को पोलिसांनी धडक कारवाय करीत 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक घुवळे वखदा प्रकरणात अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 1 लाखांचो 1.2 किल गांजा जप्त केला. अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव खासप्पा गायकवाड अशें आसा.
फाटल्या 10 वर्सांत ड्रग्स जप्त कारवाईत 7 पटींनी वाढ जाल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला गुळेवखदा आडच्या झुजाक नवे बळगे मेळ्ळा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत 56,800 कोटी रुपयां परस चड मोलाची गुळेवखदां जप्त करून तांचो विलो लायला. तशेंच 2024 वर्सा 16,900 कोटी रुपयां परस चड मोलाची वखदां जप्त केल्ल्याचें शाह हांणी सांगलें. गोंय बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोडच्या रस्त्याचे काम कासव वतीन चालू आसा. थंय जावपी पुला खातीर हो रस्तो 3 म्हयने बंद दवरपाचे आसा. ताका लागून लोकांनी हो रस्तो बंद दवरपाक मनाय केल्या. तशेंच नव्यान जावपी पुलाकूय विरोध केला. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागान गोंयांतल्यो 10 तळयो वेटलँड म्हणून अधिसूचित केल्या. वेटलँड सुवातेत बांदकामा साहित्याचो व्हडलो सांठो तशेंच कोयर उडोवपाक मनाय आसा. ह्यो तळयो पर्यावरण तशेंच जैवविविधतायेचे दिश्टीन खूब म्हत्वाच्यो आसात. देखून ह्या तळयांचें संवर्धन करप गरजेचें आसा. तिरुमला तिरुपती बालाजी श्री व्यंकटेश्वराचे देवूळ हे गिरेस्त देवळांमदले. दर वर्सा सुमार कोट्यांनी भाविक ह्या देवळांत दर्शना खातीर भेट दितात. 6 वरां भाविक रांगेत उबे रावन तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेतात. तशेंच ह्या देवळाक दान स्वरुपात कोट्यांनी रुपयांची देणगी लेगीत मेळटा. मात आतां भाविकांच्या सोयी खातीरूच देवूळ समितीन म्हत्वाचे निर्णय घेतल्या. तातूंतलोच एक म्हळ्यार एआयचो उपेग करून देवळाच्या प्रकारांत भाविकां खातीर सोय सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न चालू आसात. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 3,670 अर्जदारांक हज 2025 खातीर तात्पुरत्यो सुवात्यो राखून दवरल्या. भारताच्या हज समितीन अंदूच्या हजाची दुसरी वेटिंग लिस्ट तयार केल्या. अर्जदारांक जानेवारीच्या 23 तारखे आदी फी जमा करची पडटली. तशेंच गरजेची अशें सगळीं कागदपत्रां सादर करची पडटली अशें वेव्हार मंत्रालयान कळीत केला.
एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर एक वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारक्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकार ना. जो सोऱ्याचें सेवन करता जावं मागीर ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचे पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं येता अशें दिसून आयलां. तेन्ना कसलीय बरी वायट संवयो मनीस आपले जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना मूं हाची खबरदारी घेवप सक्तीचें. शिंयाळ्या दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना आतां काळजाच्या आताक किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयलां. तशेंच जांकां फुफ्फुसांचे दुयेंसां आसात तांणी लेगीत दिसाचेच भायर पडचे किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेवल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचे असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागल्यात. मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असोय सल्लो दिला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स. पिळये धारबांदोड्या एका खासगी शाळेच्या आवाठान खेळपी सात पिरायेच्या विद्यार्थ्याक शाळेच्या पिवनान शेपलायल्याचो प्रकार उक्ताडार. फोंड्या पुलिशेन केली पिवनाक अटक. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्र्या फाटोफाट आता प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो यू टर्न. काँग्रेसींतल्यान भाजपात उडी मारिल्ल्या आमदारांची गोची. स्पेशल रिपोर्ट. गोंयांत टीबीचे दुयेंती देंवले, डेंग्यूचे वाडले. 2023च्या तुळेंत 2024 डेंग्यूच्या केशी मदीं 54 दुयेंतींची पडली भर. मोगोच्या फुडाऱ्यांनी युतीचेर जाहीर भाष्य करप टाळचे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो सल्लो. मडकयत भाजपाचो उमेदवार घालतले अशें आमी म्हणलें जाल्यार ते योग्य थारतलें. गोंयचे शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर, आदले मंत्री आनी आमदार अशोक नायक साळगांवकर आनी थिवी पंचायतीचे पंचवांगडी आरोसकार संवसाराक अंतले. खानापूर ते अनमोड बेळगांव महामार्ग 3 म्हयने जावये बंद. थळावे आनी प्रवाशांचो रस्तो बंद करपाक विरोध. आता पळया खबरो विस्तारान. पिळये धारबांदोड्या एका खासगी शाळेच्या आवाठान खेळपी सात पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक शाळेच्या पिवनान खंय बरेच शेपलायले. हे विशीं विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फोंड्या पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण फोंड्या पुलिशेन पिवनाक अटक केल्या. पिळये धारबांदोड्या एका खासगी शाळेच्या आवाठान खेळपी सात पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक शाळेच्या पिवनान मारबडे केल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं पालकांनी रोखडीच फोंड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. ते प्रमाण फोंड्या पुलिसांनी शाळेचो पिवन प्रेमानंद गावडे हाका अटक केल्या. या घडणुकेंत जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पिळयेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात उपचार करून घरा धाडिल्ल्याचें कळटा. ते भुरगे 5-6 जाण खंय खेळपाक गेल्ले स्कुला कडेन. तो कोण जो प्रेमानंद म्हणटा थंयसर येयलो आनी हिंका खंय धांवडोंक लागलो कितें तरी. धांवडों इतलें वसा बी कांय सांगना. फातरूंक लागलो. कोणाची एका भुरग्याची सायकल मोडली, आर्यन म्हणटा तेजी. आनी तितले 2 जाणांक ते लागली, इंजरी जाली. म्हाज्या चेड्यान सांगतरी वचून हांवें बाकीच्या चेड्यांक चॅक केलें पळय जाल्यार ते इंजर्ड आहा. नासलेल्या कारण हांव तिका हॉस्पिटलान घेवन गेलो. ते पळयत जाल्यार तेंची हें केली आनी आमी 100क कॉल करून इन्फॉर्म केलें. सो मागीर थंयसरल्यान रिपोर्ट येतरी आमी हांगासर घेवन येयले. तो प्रेमानंद म्हणटा तो कोण? तो आतां कळ्ळें की तो तितून स्टाफ म्हणून गोमंतक स्कुलाचो स्टाफ. आनी न्हू मारपा फाटलें कारण कितें भुरग्यांक? आतां तें कांय तेजें खबर ना. कित्याक भुरग्यांक तेणी धांवडोन घातलें न्हू, कित्याक तेजे कडेन आमचें उलोवप जावना. सो आतां ते पुलिसांक खबर आसतलें तेणी कित्याक तशें केलां. ओके. कितले भुरगे आशिल्ले? भुरगे ते सांगपाचें दिसपान ते 8-9 जाण कितें आसले. आनी जखमी कितले आसा? जखमी 2 जाण जाले. 2 जाण जाले. जाले. सो सद्या टोटल 4 जाण येयले कारण एकट्याचे तेणी खंय कितें सँडल कितें पिनलें. सो म्हाज्या चेड्याचें कितें कॅप कितें तेणी पिनलें खंय ओके कितें आसलें तें. सो त्या लागून हांव आनी तेजो पेरंट नासलेल्या कारणान हांव थंयसर गेलो मागीर. सो आतां तुमी रितसर कंप्लेन दिल्ली आसा आनी तेका अरेस्ट केला कोणाक? प्रेमानंद म्हणटा तेका? ना ते अरेस्ट केला तें खबर ना अजून. पूण ताका हाडून थंय दवरला कित्याक आमी पळयलो तेका. ओके तो आसा तो म्हाजो स्टेटमेंट घेतलो. ओके. सो तुमच्या चेड्याक कितें जखमी जाला? म्हाज्या चेड्याक मातशें बरें लागला. ओके. सो ताका ट्रिटमेंट केला तेका आसा ते. आतां ते कोण खंयचे एनजीओ येतले तेजो स्टेटमेंट घेतलो मागीर पुलिसान चलावलें. ओके. तेजे तोंडार चप्पल मारला मातशें चड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नायक. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर आता भाजपाचो यू टर्न. पयलीं मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडे दोगांनी फेरबदल जातलो म्हणून विधान केल्लें. आता दोगांयनी विधानाक घुंवड आयल्या. पळोवया स्पेशल रिपोर्ट. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर भाजपाचो आता पुराय 360 डिग्री यू टर्न. पयलीं स्वता मुख्यमंत्र्यान जाहीर विधान केल्ले की फेरबदल जातलो. मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर प्रदेशाध्यक्ष तानावडेनूय आत्मविश्वासान तशेंच विधान केल्ले. मात आता कांय दिसा पयलीं मुख्यमंत्र्यान फेरबदल जावचो ना म्हणून विधान केलें. आनी आता तानावडेनूय मुख्यमंत्र्याची रिओडीत मंत्रिमंडळ फेरबदल जावचो ना म्हणून विधान केला. मंत्र्याचे नाव येतात ते काहीच ना म्हणतात. काय ना मंत्र्याचे नाव ना सध्या वेगवेगळी नाव येतात तेका काडटा तेका सध्या ते तरी सध्या काय ना इतले तरी आय डोंट नो म्हाका तरी खबर ना केन्ना जातले ते पण सध्या तरी काय ना इतले तरी. आता ह्या सगळ्या यू टर्नाचेर मंत्रिपदाचे आशेन काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ले आमदार मात गॅसीर पडल्यात.
सगळेच जाण मंत्रीपदाच्या आशेर आशिल्ले, पूण तांचे मनातली प्रबळ सुप्त इत्सा मात पुराय जावपाची चिन्नां नात. एकल्या आलेक्साचे फावले, मात ताका मंत्रीपद दिवनूय तो लोकसभेत भाजपाक मतां हाडपाक शकलो ना आनी आतां तर ताच्या मतदारसंघात भाजपाचो मंडळ अध्यक्षूय थारिल्लो ना. मडगांवचो खडेगाड आमदार दिगंबराचोय भाजपाक लोकसभे खातीर व्हडलोसो उपेग जाल्लो ना. मायकल तर सरकारा आड विधानां करीत सुटला. संकल्पाक बाल भवनाचे अध्यक्षपद दिल्ले, थंय ताणें पाय लेगीत दवरूंक ना. भितरल्यान सगळे खतखतल्यात, मात इकडे आड आनी तिकडे विहीर अशीच भाजपान सगळ्यांची गत करून उडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत टीबीच्या दुयेंती देंवल्यात जाल्यार डेंग्यूच्या दुयेंती वाडिल्ल्याचें दिसून येता. 2023च्या तुळेंत टीबीच्या दुयेंती मदीं बरोच उणाव जाला. 2023 टीबीचे 171 दुयेंती आशिल्ले, पूण 2024 हो आंकडो देंवून 117चेर पावलो. दुसरे वटेन डेंग्यूची दुयेंतां मात वाडल्यात, जाल्यार HIV लागून 21 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. पळोवया पुराय बातमी. गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्याचे दिसून येता. 2023 डेंग्यूचे 512 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार डेंग्यूक लागून 3 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो. 2024 डेंग्यूच्या दुयेंती मदीं वाड जावन 566 जाणांक डेंग्यूची लागण जाल्ल्याचें कळटा, जाल्यार 3 जाणांक मरण आयलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार उदक सांठोवन दवरिल्ल्यानूच जळारां पोसलीं आनी ताकाच लागून डेंग्यूचें प्रमाण वाडिल्ल्याचें भलायकी अधिकारी कल्पना महात्मे हांणी मान्य केलां. Last year, till December, from January to December, for this year 2024, आमचे 566 आसा केसीस टोटल confirmed cases. And last year, from Jan to December, we are having 512 cases. आता actually our workers have worked very hard during the transmission season, and also I'm giving credit to local bodies कोणे कोण आमकां जाणें हेल्प केला. तशेंच लास्टाक मागीर वी ऑल्सो गॉट पार्टिसिपेशन कॉपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी. ओके, बट आय विल टेल यू द ब्रेकअप. आता वॉट हॅपन लास्ट इयर, आमचे मनसून आमचे ट्रान्समिशन सीजन स्टार्ट जाता जून टू ऑक्टोबर ऑर सप्टेंबर. बट आता ऑक्टोबर पर्यंत पावस पडटा, सो इट इज जून टू ऑक्टोबर. बट लास्ट इयर वी गॉट लॉट ऑफ अपसर्जीस, केसीस हाय गेल्यो आमच्यो. जानेवारी टू मे म्हयन्यानूच आमकां गांवडोंगरी केसी जाल्यो, आमकां गिरी केसी जाल्यो, आमकां काणका केसी जाल्यो, खरसवाडो मागीर खोर्ली केसी जाल्यो. एंड देन वी सो फॉर आतां 566 ब्रेकअप करत जाल्यार आमकां 234 केसीस ज्यो आसा न्ही त्यो आमकां जानेवारी टू मे पर्यंत जाल्यो, 234. दीस इज बिफोर द ट्रान्समिशन सीजन. And during the transmission season, we just had 332 cases, which is expected because during the transmission season, कितें जाता, लोक म्हणटा पळय जळारां चापता, जळारां खूब जाल्यात, ताची डेन्सिटी वाडटा, तांची लायफ सायकल कमी जाता. सो ऑल्दो वी वर्क हार्ड, क्लायमेट डजंट सपोर्ट अस ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीजन. बट ड्युरिंग द नॉन ट्रान्समिशन सीजन लास्ट इयर खूब केसीस जाल्यो. त्यो आमकां 2023 तश्यो जाल्यो ना. 2023 ज्यो 512 कितल्यो केसीस जाल्या, दे वेर ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीजन. सो आतां ह्या फावटी आमी कितें थरयलां, सो वॉट दीस टायम एंड दीस केसीस which we got pre-transmission was because of only one reason, that was unsafe water storing practices. आणि ते सुद्धा खंय म्हळ्यार आमकां देर आर क्लस्टर्स, म्हणजे मायग्रंट सेटलमेंट एरिया, मागीर रेंटेड पॉप्युलेशन, जंय खरी तांकां उदक सारकें मेळनाशिल्लें, तीं उदकां भरून दवरतालीं आनी तातूंत आमकां ब्रिडींग मेळटालें. अशें जे जाग्यार आमकां हें जालां त्या जाग्यार अशें, दीस वॉज द कॉज, दीस वॉज द रिजन. सो आतां ह्या फावटी वॉट आय हॅव टोल्ड दॅट वी वील फोकस, वी वील मॅप सच एरियाज. आमी आतां जर आमकां हे टॅली, आमकां वर्साची टॅली सकयल हाडूंक जाय जाल्यार वी हॅव टू वर्क ड्युरिंग द नॉन ट्रान्समिशन ऑल्सो, एंड दॅट वी हॅव टू वर्क इन ओनली सर्टन एरियाज, दॅट इज रेंटेड पॉप्युलेशन एंड मायग्रंट सेटलमेंट एरिया. गोंयांत टीबीच्या दुयेंतींचो आंकडो बरोच देंवला. 2023 गोंयांत टीबीचे 2025 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार 171 दुयेंतींक टीबीक लागून मरण आयिल्लें. पूण 2024 टीबीच्या दुयेंतींची आनी टीबीक लागून मरप्यांचोय आंकडो देंवलो. 2024 वर्सा टीबीच्या 2055 दुयेंतींची नोंद जाल्ली. तशेंच मरप्यांचोय आंकडो देंवन 117चेर पावलो. HIV लागून गोंयांत 21 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. HIV लागून मरण पाविल्ल्या मदीं 12 दादले आनी 9 बायलांचो आस्पाव आसा. एकूण दुयेंती 251 आसात.
2024 गोंय राज्यान पळोवपाक गेले जाल्यार डेंगू केसीस एज कम्पेअर टू 2023 पेक्षा 2024 डेंगू केसीस खूप वाडलेले आमकां दिश्टी पडल्यो. हेजें मेन कारण म्हणजे कितें की जेन्ना उदक साठलेलें आसता आनीक तें उदक साठलेलें आसता ते नजरअंदाज करतात आनीक तितून जी ब्रीड जाता, जी मॉस्किटो ब्रिडींग जाता ती ह्या वर्साक खंय ना खंय कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर चड केल्ले कारणान हे जे आसा ती डेंगू जी मॉस्किटो आसा तेजी ब्रिडींग ह्या वर्साक चड जाली अशें तज्ञ सांगतात. आनीक तेच बरोबर जेन्ना आमी टीबी पळयतात जाल्यार टीबीचे जेन्ना थंडी नॉर्मल थंडी जाता जाल्यार ती थंडी जे आपले आंगान चड तेंप उरली, चड तेंप तुमकां समज खोकलो येता जाल्यार त्या खोकलेचेर ती टीबी चड तेंप तेजे उपचार न जाल्ले कारणान ते टीबीचे दुयेंस जे आसा तें वाडोवंक शकता. सो जेन्ना नॉर्मल थंडी सुद्दां जाता जाल्यार तेन्ना डॉक्टर सदांच सांगता की हे जे आसा तुमी उपचार तेजेर बेगीनचे बेगीन घेवचो आनीक ते नजरअंदाज करचे न्हू. पूण गोंयान हालीं तेंपार अशे केसीस टीबी केसीस सुद्दां आमकां खुबश्यो अश्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी तितून मृत्यूय आमकां आयकूंक येयले. जाल्यार HIV हें एक आव्हान जाल्लें आसा सरकाराक सुद्दां. जाल्यार सरकार सुद्दां जें आसा तें खुबशे अशे माध्यमांतल्यान प्रचार करता की HIV जे अवेरनेस आसा ते खुबश्या माध्यमांतल्यान खुबशे अशे कॅम्प्स आमी पळोवंक शकतात आनी खुबशे अशे प्रचार जे सरकाराचे तर्फे सुद्दां जातात ते दिश्टी पडटात. तरी सुद्दां HIV ज्यो केसीस आसात त्यो वाडटात त्यो आमकां दिश्टी पडटा. सो हेजेर फुडें कशें कितें नियंत्रण हाडटलो सरकार सुद्दां हेजेर कशें कितें नियंत्रण हाडटलो हें सुद्दां एक आव्हान जाल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजेसून. फाल्यां आमी मडकय मतदारसंघात आमचो उमेदवार घालतले अशें विधान केलें जाल्यार ते योग्य थारतले काय? दीपक ढवळीकार आनी मंत्री गावडे मदल्या वादाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो आर्ग्युमेंट. युतीच्या वादात तानावडेन कितें भुमिका मांडल्यात ती पळोवया. सध्याचे आणि फुडाराचे युतीचे मुद्द्यावेल्यान आतां सावनूच भाजप आनी मोगोपा मदीं मराण पेटपाक लागल्यात. आपूण फोंडे म्हालांतले खंयचेय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवंक शकता म्हणून दीपकाच्या विधानाचेर ताचो पारंपारीक विरोधक मंत्री गोविंद गावडेन फोग काडलो. दीपक आनी मंत्री गावडेचे हे कास्किसावाचेर आतां प्रदेशाध्यक्ष तनावडेन विधान केला. दीपक ढवळीकारान खंय जाहीर भाश्य करचें न्ही आनी आमी तें करप चुकीचें अशें तनावडे म्हणटा. जे मतदारसंघांनी भाजपाचे विद्यमान आमदार आणि मंत्री आसात तांचे बाबतीत मोगोच्या फुडाऱ्यांनी विधानां करप खंय चुकीचें. ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेच्या बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी आमची BJP युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती येवची ना. तयारी आसाच आमची केन्ना. कितल्या सिटांचो डिमांड आसा तो? आमचो सदांचोच डिमांड आसता 7-8 सिटाचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली, सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतलें न्ही. तुम्ही खंय रावता? थंयसर ऑलरेडी तेंचो मंत्री आसा, आमदार आसा. तुम्ही खंयसून हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुकाचे BJPचे कॅन्डिडेट आसा. सांगलो ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. ते दिसता तुमकां हे करतले कशें तेंचे आमदारां काडून तुमकां तिकेट. तुम्ही फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करते म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले. हय मांडे तालुका भितर करतलो. म्हाजो वचूं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसत पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी सपोर्ट कसो आसा? प्रियोन आसा अजून? म्हाजी 10,5-11,000 मतां कोणूच काडूंक शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 म्हाका. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? हय. दुसरो म्हाजो शिरोड्याय आसा. काय जाल्यार दीपक ढवळीकरान ते दीस सांगले की 27 युती लढतले म्हणून तेंच्यांनी 8 मागणी. कशें जाता की जो अजून निवडणुकीक वेळ आसा त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर. कारण आज आमची एलायन्स आसा त्यामुळे एलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप जाय. बरोबर न्ही.
कारण जो पार्टी तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप कालूय हांव उलयतना पटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या हाका भाशणान म्हणलें. मागीर म्हज्या लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमचे कडेन आसा. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MJP आज अलायन्स आसा. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमचे वयल्यांनी थारायल्लें आसा. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष पळोवया. त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयलो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हाका दिसता. तेंच्यांनी सरकारान हितूनय डिमांड केला ते म्हणून हांव म्हणलें कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन युतीचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता. पूण आज आमी अलायन्सान आसल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरलें. पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप फुडें कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोडेशे अडचणी येतल्यो कारण आमी हातूंत अलायन्सान आसात. त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें सांबाळून आमी करचें ना. आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमचे जिल्हाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक समजतना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले. मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें पूण आमचे बरोबर अलायन्स आसा न्ही. त्यामुळे अलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूं जाय अशें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आयतारा गोंयचे शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हांणी निमणो स्वास घेतलो. तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे माजी आमदार अशोक नायक साळगांवकर आनी थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जुन आरोसकर हे संवसाराक अंतरले. तांच्या मरणाक लागून गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायला. गोंयचे फामाद शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हांकां आयतारा मुंबयत मरण आयलें. शास्त्रीय संगीत क्षेत्रांत तांचें व्हड योगदान आसा. तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे आदले आमदार अशोक नायक साळगांवकर हांकां पिरायेच्या 82व्या वर्सा मरण आयलें. ते 1984च्या विधानसभा वेंचणुकेत मगो पक्षाच्या उमेदवारीचेर भोवमतांनी आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ले. ते उपरांत मंत्री रवी नायक आनी बिली डिसौजा हांच्या मंत्रिमंडळांत तांणी 2 फावट मंत्रीपद सांबाळ्ळें. जाल्यार थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जुन आरोसकर हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंय बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोडच्या रस्त्याचे काम कासव गतीन चालू आसा. थंय जावपी पुला खातीर हो रस्तो 3 म्हयने बंद दवरपाचे आसा. ताका लागून लोकांनी हो रस्तो बंद दवरपाक मनाय केला. तशेंच नव्यान जावपी पुलाक विरोध केला. गोवा बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोड मेरेनचो रस्तो फाटली 8 वर्सां सावन कासव गतीन चालू आसा. तशेंच फाटले 4 फावटी हो रस्तो कारवार जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान वेगवेगळ्या कामां खातीर बंद दवरिल्लो. सेगीत हो रस्तो बंद दवरतात ताका लागून प्रवाशी तशेंच रस्त्याचेर निबून आपले पोट भरपी वेवसायिकांकूय हाचे त्रास सोंसचे पडटात. खानापूर ते अनमोड रस्त्या लागसरचो पूल बांदपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरान राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्या कडेन आतां परतून एक फावट हो रस्तो 3 म्हयन्या खातीर बंद दवरपाची मागणी केल्या. मात ह्या पुलाचो फुडारात फावो तसो उपयोग जावचो ना म्हणून प्रवाशांनी गोंय बेळगांव महामार्ग बंद दवरपाक आनी थंय जावपी पुलाक विरोध केला. हा जो गोवा बेळगाव महामार्ग आहे गेली म्हणजे 8 वर्षापासून काम चालू आहे. काम म्हणजे कसं एकदम स्लो मोशन म्हणजे कासव गतीने म्हणतात त्या प्रकारे काम चालू आहे. एखादं काम चालू आहे तर एकच कामगार किंवा 2 कामगार तिकडे काय ते काम करताना दिसून येतं. तर गेली 2017 पासून ह्याचं काम चालू आहे आणि प्रथम 2017 मध्ये हा रोड बंद करण्यात आला. बराच कालावधी सुमारे 1 ते 1.5 वर्ष कालावधीसाठी हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्याच्यानंतर 2021 साली बंद केला. त्याच्यानंतर 2023 साली बंद केला. नंतर परत 2024 साली बंद केला. 3-4 हा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. काम करणार त्या दृष्टिकोनाचं बंद करणार. पण त्यावेळी बंद केल्यामुळे अनेक नागरिकांना याचा त्रास पण सहन करायला लावला. बसनं जाणाऱ्यांना बस नाही झाली. प्रत्येक वेळेला शाळकरी मुलांना त्रास झाला. व्यावसायिकांना त्रास झाला. आता पुन्हा इकडे ह्या साईडला ब्रिज दिसते. हे ब्रिज बांधण्यासाठी म्हणून पुन्हा बंदचा प्रस्ताव कॉन्ट्रॅक्टरनी यांनी अधिकाऱ्यांकडे दिलाय की आम्हाला पुन्हा 3 महिन्यासाठी हा रस्ता बंद पाहिजे म्हणून. परंतु कारवार डीसीनी पण याचं हे जाणून घेऊन लास्ट टाइम सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी पण या पुन्हा बंदचा प्रस्ताव त्यांनी त्यांचा फेटाळून लावायची अशी मागणी इकडे सर्व नागरिकांनी केलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आयतारा सांगे मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या दौऱ्यात सांगे मतदारसंघा खातीर मंजूर केल्ल्या पूण कांय कारणाक लागून आडकून पडिल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची मुख्यमंत्र्यान पळोवणी केली. हे प्रकल्प कित्याक लागून आडकून पडले ते कशे पुराय करपाक जाय हे विशीं मुख्यमंत्र्यान संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्याक सुचोवण्यो दिल्यो. इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज ते रिजॉल्व जर करतलो आसत तर एकदा फिल्डार येयल्या शिवाय जायना.
फिल्डार येऊनच ते रिजॉल्व करचें पडटा आनी मुळात म्हजें सरकार हें अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. म्हणून आज पयलीच फावटी हांव काजू कट्टो ह्या गांवांत ज्या गांवा खातीर आमी ऑलमोस्ट रस्त्या खातीर 7 कोटी रुपया आमी त्या रस्त्या खातीर स्पेंड करता. 7+5 ओके ऑलमोस्ट 12 कोटी रुपया आमी त्या हेजेर स्पेंड करता. त्या वचून कंप्लिटली सायट पळोवची, थंयसर वेरियस इश्यूज फॉरेस्ट आनी बाकीचे आशिल्ले. आतां बाकीच्यांकूय सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिला. आमचे PWDचे परत लँड एक्विजिशनचे इश्यू आशिल्ले ते सगळे रिजॉल्व करून अशा पद्दतीन प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक करप हाच्या खातीर हाचो दवरो आशिल्लो. ताज्या उपरांत वेरियस प्रोजेक्ट जे आमची गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसतली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतलें किंवा सांग्या वयलो ब्रीज आसतलो किंवा पंचायत बिल्डींग जी RDAच्या अंडर चलता. आता हे सगळें करता आसतना GSIDC आनी तेजे इंटरलिंक डिपार्टमेंट म्हणजे PWD हांच्याय मदीं इश्यूज आनी प्रोजेक्ट जाला कितें जरी थोडे प्रोजेक्ट 4-5 वर्सां जालीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर डिले जाल्या. वेगवेगळ्या कारणां खातीर म्हणटा आसतना लँड एक्विजिशनचो इश्यू आसतलो किंवा एखादो कॉन्ट्रॅक्टर सारको गावूंक ना तेद्या वेळार तेज्या खातीर इश्यू आसतले. बट आयज रिव्यू घेतल्या उपरांत बरेचशे स्ट्रीमलायन जातले. तांकां ज्यो टार्गेट डेटी दिल्या म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी आमचे पंचायत बिल्डींग कंप्लीट करपा खातीर ऑक्टोबर पर्यंत 10 म्हयन्यांनी कंप्लीट करपाची म्हटल्यार. दुसरो तुजी जो ब्रीज आहा पळय न्ही तोय जाता तिको बेगीन ताका उरलेलें एक्सपान्शन हें आयदर PWDंतल्यान करून तोय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय. RMD प्रोजेक्ट रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी ही प्रोजेक्ट तसो ऑक्टोबर आनीक 10 म्हयने वयतले. प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो प्रोजेक्ट तसो फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी हँडओवर हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन करता जेणे करून ते फूल फ्लेज नवीन बिल्डिंगेन तांकां शिफ्ट करपाक जातलें. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत ते आनी एका पंचायतीचें काम करतात. ते पंचायतीचें काम हें कंप्लीट करपा खातीर ताका एडिशनल एक्सपेंडिचर सँक्शन जाय आशिल्लो तोय हांवें ऑलरेडी फोन करून दिला. सुविधा बी आसा बाबा तो आयल्या उपरांत आपल्याक ताजो फायदो कितें हेजो लोक विचारूच करिना. ते आत्ताच्या घडीक म्हाका IITचेर म्हणजे IITचेर म्हाका भाश्य करपाचें ना. बट जेन्ना टायम येतलो ज्या जाग्यार आमी IIT डिसायड करतले तेन्ना ते उलयता. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकर हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत केरळाच्या विशयाचेर चर्चा जाली अशें आलेकर हांणी सांगलें. तशेंच केरळात वातावरण कशें आसा, नुस्तें मेळटात न्हय अशे प्रस्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विचारले. उपरांत गोंयच्या राजकारणा बद्दल कसलीच चर्चा जावना अशें आलेकर गोमंतक TV कडेन उलयलो. सर म्हाका सांगा की केरळाची तुम्ही गव्हर्नरशीप घेतल्या उपरांत तुम्ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हांकां मेळ्ळे. कितें उलोवप जालें तुमचें? कित्याक आसली भेट ती? ती एक अशी सौजन्य सदिच्छा भेट जशी म्हणटा पळय हय ताच्या खातीर आसता ती. अशें मेळ्ळें तांकां उपराष्ट्रपतीकय मेळ्ळो, मागीर प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो, गृहमंत्र्याक मेळ्ळो आनी अशें एकंदरीत केरळ संदर्भात कशें कितें आसा अशें उलोवप जालें. जालें इतलेंच. एकंदरीत वातावरण कशें आनी कितें गव्हर्मेंटाचें आनी कितें कितें फुडें काम कशें करपाक जाय सगळ्यां कडेन कशें अशा संदर्भातली एक सदिच्छा भेट आसता ती. काय ना तांकां कितें बाबा कशें करप तांकां अशें म्हण तें वातावरण कशें सगळें नुस्तें बिस्तें मेळटा की ना सगळें विचारलें तांणी. सध्या सर तुम्ही केरला गव्हर्नरशीप घेतल्या थोडेच दीस जाले, कशें कितें अनुभव आसा तुमचो केरला? बरो आसा अनुभव. एकदम वातावरण एकदम बरें, गोंयच्या सारकेंच सगळें, लोकय बरे, बऱ्या पद्दतीचे आनी अत्यंत सगळे धार्मीक प्रवृत्तीचे सांस्कृतीक बी अशें सगळें वातावरण हांगासर आसा. बरोबर. आनी हांगासर देवळां, संस्कृती, परंपरा अशें आसात. मोठे मोठे हांगासर साधू संत बी जावन गेले. शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य ते अशें सगळें आसा. त्यामुळे सगळें बऱ्या वातावरणान म्हाकाय बरें दिसता. अजून केरळचे सगळे एकंदरीत वातावरणाचो चड अनुभव ना. बसून कितें करू शकता कारण केरळ तशें खूब व्हडलें राज्य. बरोबर. त्यामुळे कितलो प्रवास करप, खंय वचप, ह्या टोकानसून त्या टोकान बी अशें आसता न्ही. हय ना म्हजो तुमकां एक विचारपाचो मोटिव ह्या खातीर आसलो की सध्या भारतान सगळीच कडेन अध्यक्ष आणि BJPचे अध्यक्ष, मंडळाध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष हे बदल चेंज करपाचे
प्रक्रिया चालू असा. तर गोव्या संदर्भात गोव्याची परिस्थिती कशी कितें, कारण तुम्ही हालीं खूप वेळा विजीट केल्या, खूप जाणांक मेळ्ळ्या हांगासर, तर त्याच्याबद्दल कितें डिस्कशन गृहमंत्र्यांकडे जालें तुमचे? ना ताजे बाबतीन म्हजे कडेन चर्चाय ना आनी म्हजें ताचेर कांय म्हणणेय ना. तो पार्टी खंयची पार्टी आसा तांच्यांनी आपलो निर्णय करपाचो आनी कामाक लागपाचें. गोयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक भक्ती भावनेन सुरुवात जाली. विंगड विंगड भागांतल्यान भक्तांनी जात्रेक हाजेरी लायली. शिवोलीचे आमदार लेगीत डिल्याला लोबोवन जात्रेच्या निमतान देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें. आयतार आशिल्ल्यान लाखांनी भाविकांची गर्दी जात्रेक दिसून आयली. गोयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक भक्ती भावनेन सुरुवात जाली. विंगड विंगड भागांतल्यान भक्तांनी जात्रेक हाजेरी लायली. शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन लेगीत जात्रेच्या निमतान देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें. दर वर्सा लाखांनी भाविक देव बोडगेश्वराच्या जात्रेक भेट दितात. आयतार आशिल्ल्यान लाखांनी भाविकांची जात्रेक गर्दी दिसून आयली. इतल्या लाखांनी भक्तांची गर्दी आसतना लेगीत भाविकांक खातीर प्रसाद तशेंच महाप्रसादाचे लेगीत योग्य नियोजन जाल्ल्याचें पुजाऱ्यान सांगलें. बोडगेश्वर देवान आमकां सगळ्यांक बरे आशिर्वादान आनी बरे आरोग्यान दवरचें म्हणून आशिर्वाद. तेन्ना आयज सकाळी जात्रेची पुजा जाली, देवाची पुजा जाली, स्थापना जाली. त्याच बरोबर आता ते दर्शन हे प्रत्येक देवस्थानाच्या हांगा प्रत्येक देवाक लागून कार्ड येता, फळावर येता. मागचे देवस्थानाचे, आठवडे देवस्थान, घाटेश्वर देवस्थान, साईबाबा देवस्थान, वेगवेगळे सगळे म्हापशांत जे देवस्थान आहा ते सगळ्यांचे देवस्थानाचे देवाक भेट येता. सगळ्यांचे आयज भेट चालू आसा. त्याच प्रमाणे आयज दनपारची महाप्रसाद आसा, आमी मॅनेजमेंट करीत आसा. पण आयज आयतार आसल्या जात्रा येयला आयज म्हणून आयज सकाळी 7 सुमार गर्दी भरपूर आसा. देवळान सुद्दां आतां कांय दिवसां जागो जाला. आतां तुमी पळयता आसतली गर्दी चालू आसा. खरीच देवाची श्रद्धा आसा. हे लोकांक जो देवाक लोक बोडगेश्वराक उलोवप आसता ते प्रमाण लोक प्रसन्न जाता. लोकांच्या कामां आपली जाली म्हणून ही सिद्ध दाखयता. भावना लोकांची वाडत आसा. प्रत्येक हांगा जवळ जवळ आयज 11 तारीख काल 11 तारीख ते 19 तारखेक हो प्रोग्राम महाप्रसाद चालूच आसा. आनी 26 तारखेक तेजे नंतर 20 ते फुडल्या आयतार 26 तारीख हो म्हापशेची हांगा बोडगेश्वराची फेरी चालू उरतली. आज देव बोडगेश्वराचा 90वा जत्रोत्सव आणि या जत्रोत्सवानिमित्त सगळ्या भक्तजनांक मनपूर्वक शुभेच्छा. देव बोडगेश्वर हो भक्तांच्या हाकेक धावून वचणारो देव, आमच्या नवसाक पावणारो देव. आज देव बोडगेश्वराचे देश विदेशांत लाखो असे भाविक असतात आणि ते श्रद्धापूर्वक देव बोडगेश्वरा कडेन नतमस्तक जाता. आयज आमी पळयता की देव बोडगेश्वराची महिमा ही संपूर्ण जगाचेर पावलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
गोयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक भक्तिभावनेन सुरुवात जाली. विंगड भागांतल्यान भक्तांनी जात्रेक हाजेरी लायली. शिवोलचे आमदार लेगीत दिलेल्या लोबो जात्रेच्या निमतान देव बोडगेश्वराचे दर्शन घेतले. आयतार आशिल्ल्यान लाखांनी भाविकांची गर्दी जात्रेक दिसून आयली. इतले लाखांनी भक्तांची गर्दी असताना लेगीत भाविकांक खातीर प्रसाद तशेंच महाप्रसादाचे लेगीत योग्य नियोजन जाल्ल्याचे पुजाऱ्यान सांगलां. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर भाजपाचो आता पुराय 360 डिग्री यू-टर्न. पयलीं स्वता मुख्यमंत्र्यान जाहीर विधान केल्लें की फेरबदल जातलो. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचेर प्रदेशाध्यक्ष तानावडेनूय आत्मविश्वासान तशेंच विधान केल्लें. मात आता कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्र्यान फेरबदल जावचो ना म्हणून विधान केलें आनी आता तानावडेनूय मुख्यमंत्र्यांची रिऑडिट मंत्रिमंडळ फेरबदल जावचे ना म्हणून विधान केलां. गोंयांत टीबीचे दुयेंती देंवल्यात जाल्यार डेंग्यूचे दुयेंती वाडिल्ल्याचे दिसून येता. 2023चे तुळनेत टीबीच्या दुयेंती मदीं बरोच उणाव जाला. 2023 टीबीचे 171 दुयेंती आशिल्ले पूण 2024 हो आंकडो देंवन 117 पावलो. दुसरे वटेन डेंग्यूची दुयेंती मात वाडल्यात. 2023 डेंग्यूचे 512 दुयेंती आशिल्ले जाल्यार डेंग्यूक लागून 3 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो. 2024 डेंग्यूच्या दुयेंती मदीं वाड जावन 566 जाणांक डेंग्यूची लागण जाल्ल्याचे कळटा. जाल्यार HIV लागून 21 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. HIV लागून मरण पाविल्ल्या मदीं 12 दादले आनी 9 बायलांचो आस्पाव आशिल्लो. सध्याचे आणि फुडाराचे युतीचे मुद्द्यावेल्यान आतां सावनूच भाजप आणि मगो मदीं मारहाण पेटपाक लागला. आपूण फोंडे म्हालांतले खंयचेय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवपाक शकता म्हणून दीपकाच्या विधानाचेर ताचो पारंपारीक विरोधक मंत्री गोविंद गावडेन फोग काडलो. दीपक आणि मंत्री गावडेचे हे कास्किसांवाचेर आतां प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन विधान केलां. दीपक ढवळीकरांकय जाहीर भाष्य करचें न्ही आनी आमी तें करप चुकीचें अशें तानावडे म्हणटा. जे मतदारसंघांनी भाजपाचे विद्यमान आमदार मंत्री आसात तांचे बाबतीत मोगोच्या फुडाऱ्यांनी विधानां करप खंय चुकीचें. गोयचे फामाद शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हांकां आयतारा मुंबयत मरण आयलें. शास्त्रीय संगीत क्षेत्रांत तांचें व्हड योगदान आसा. तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे माजी आमदार अशोक नायक साळगांवकर हांकां पिरायेच्या 82व्या वर्सा मरण आयलें. ते 1984च्या विधानसभा वेंचणुकेंत मोगो पक्षाच्या उमेदवारीचेर भोवमतांनी आमदार म्हणून निवडून आयिल्ले. ते उपरांत मंत्री रवी नायक आनी विली डिसोजांच्या मंत्रिमंडळांत तांणी 2 फावट मंत्रीपद सांबाळ्ळें. जाल्यार थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जुन आरोसकार हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तांच्या मरणाक लागून गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायलां.
मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयतारा सांगे मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या दौऱ्यात सांगे मतदारसंघा खातीर मंजूर केल्ल्या पूण कांय कारणाक लागून आडकून पडिल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची मुख्यमंत्र्यान पळोवणी केली. हे प्रकल्प कित्याक लागून आडकून पडले ते कशे पुराय करपाक जाय विशीं मुख्यमंत्र्यान संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यो. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आल्लेकर आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत केरळच्या विशयाचेर चर्चा झाली अशें आल्लेकरांनी सांगलें. तशेंच केरळात वातावरण कशें आसा, नुस्तें मेळटा न्हय अशे प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विचारले. उपरांत गोंयच्या राजकारणा बद्दल कसलीच चर्चा जावंक ना अशें आल्लेकर हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. राज्यभायल्यान आवक बंद जाल्ल्यान सध्या बॉयलर चिकनाची शॉर्टेज निर्माण जाल्या. दिवचलच्या मार्केटात चडशा चिकन सेंटरात आयतारा बॉयलर चिकन उपलब्ध नाशिल्लें. मकर संक्रांती म्हळ्यार स्वाशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब. ह्या सणाची सध्या लगभग चालू आसा. मकर संक्रांती निमतान जावपी हळदी कुकुमाक लागपी सामानान दिवचलचो बाजार फुल्ला. बायलांनी जाल्यार खरेदी सुरू केल्या. कला आणि संस्कृती संचालनालय वतीन पश्चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर यांच्या जोड पालवान दर्या संगम कला अकादमी हांगा 17 ते 26 जानेवारी 2025 मेरेन आयोजित जावपी वर्सुकी राष्ट्रीय लोकोत्सवात गोंयच्या कलाकारांचे खास पेंटिंग्स आणि शिल्पकला प्रदर्शन आयोजित जातले. गोंयचे नामनेचे लेखक सर्गेस्त रवींद्रबाब केळेकार आणि सर्गेस्त मनोहर राय सरदेसाय हांच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमतान हे आयोजित करतले. ह्या कला प्रदर्शनात भाग घेवपा खातीर गोंयचे चित्रकार आणि शिल्पकारांकडल्यान प्रवेशिका मागयल्या. 13 ते 14 जानेवारी 2025 मेरेन कला अकादमीच्या कार्यालयात ही अर्ज दिवप सक्तीचे.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेक बसपी विद्यार्थ्यांक निकाला उपरांत पेपराची फेर तपासणी करपाची आसल्या आता दर एका प्रश्ना खातीर 100 रुपया शुल्क घेतले. असो निर्णय गोवा बोर्डान घेतला. आदी पेपर फेर तपासणी खातीर 700 रुपया शुल्क घेताले. अंदू 10वीची परीक्षा 1 ते 20 मार्चाक जाल्यार 12वीची परीक्षा 10 ते 28 फेब्रुवारी या काळात जातली. परीक्षेचो निकाल लागले उपरांत खुबशे विद्यार्थी आपल्याक मेळिल्ल्या गुणांनी समाधानी आसनात आणि परतून पेपराची फेर तपासणी करपाची मागणी करतात. ह्या आदी अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडल्यान आयली जाल्यार 700 रुपयाचे शुल्क घेताले. मात हे फावटी दर एका प्रश्ना खातीर 100 रुपया शुल्क घेवपाचो निर्णय गोवा बोर्डान घेतला, अशें गोवा बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेट्टी हांणी कळीत केला. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पडून आशिल्ल्या खण डंपांच्या पावणेची प्रक्रिया सुरू जाल्या. 180 मदले 125 बिडरांनी ह्या खण डंपा खातीर तांत्रीक बिड्स दाखल केल्यात. कागदांची छाननी केल्या उपरांत पात्र बिडर्सांची यादी 20 जानेवारी मेरेन जाहीर करतले, अशें खण संचालक नारायण गाणान सांगलें. बोली लावपाची प्रक्रिया 22 ते 25 जानेवारी मेरेन चलतली. बारा जानेवारी हो राष्ट्रीय युवा दीस. हो दीस आध्यात्मिक फुडारी, तत्वगिन्यानी आणि विचारवंत स्वामी विवेकानंद हांच्या उगडासाक मनयतात. तांचे प्रेरणादायक जिवीत आणि सशक्त करपी संदेश तरणाट्यांक तांची सपनां पुराय करपाक आणि तांच्या आदर्शांक फावो असो फुडार घडोवपाक आव्हान करता.
सोमवारा सावन उत्तर प्रदेशातल्या प्रयागराजात 6 सप्तकांचो महाकुंभ मेला सुरू जाता. श्रद्धा आणि मनीसपणाच्या या भव्य सुवाळ्यात सगळ्या भाविकां खातीर खासा रावपाची आणि हेर तरेच्यो गरजेच्यो सोयी उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसा. 45 दीस चलपी या महाकुंभ मेळ्यात रामलीला, रासलीला, कृष्णलीला, यज्ञ, वेद पाठाचे वाचन आणि हेर धार्मिक विधी करपाचे आसात. याच फाटभुंयेर सुमार 4600 संस्थांनी कॅम्पाचो सेटअप केल्लो आसा. ह्या वेळार साबार धार्मिक कार्यावळींचे आयोजन जावपाचे आसा. संस्कृती मंत्रालया वतीन प्रयागराजात कलाग्राम तयार केला, जातून देशाच्या संस्कृतायेचे दर्शन घडटले. भारतीय रेल्वेन संवसारांतली सगळ्यांत वरिष्ठ हायड्रोजन रेल्वे तयार केल्या. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी अशीची म्हायती दिल्या. भारतीय रेल्वेच्या हायड्रोजन इंधनाचेर चलपी ट्रेन इंजिन हे संवसारांतले सगळ्यात हॉर्स पावराचे इंजिन आसा. संवसारांतल्या फक्त 4 देशांनी अशे रेल्वे इंजिन आसा. ते 500 ते 600 हॉर्स पावर आशिल्ले इंजिन तयार करतात. भारतीय रेल्वे कंपनीन देशी तंत्रज्ञानाचो उपेग करून हे इंजिन तयार केला. या इंजिनाची क्षमताय 1200 हॉर्स पावर इतली आसा. या इंजिनाची पहिली चाचणी हरियाणाच्या जिंद ते सोनीपत मार्गाचेर जातली. 89 किलोमीटर मार्गाचेर हायड्रोजन रेल्वेची चाचणी जातली. रेल्वे मंत्रालयान 2023-24 आर्थीक वर्सा 35 हायड्रोजन फ्युएल सेल ट्रेन तयार करपा खातीर 2800 कोटी रुपया दिल्ले. तीन महिन्या पयलीं व्हड प्रसिद्धी करून सुरू केल्ल्या एल्डर लायन 14567 या ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर तयार केल्ल्या टोल फ्री हेल्पलायन नंबर आता बंद पडपाच्या मार्गार आसा. ह्या हेल्पलायन नंबरा वरवीं गोंयच्या जाणटेल्यांक कसलीच मजत जायना. देखून गोंयच्यान ह्यो नंबर हाताळचे परस दिल्लींतल्या केंद्रांतल्यान तो हाताळचो अशें आतां चर्चेत येवपाक लागला. सत्तरी ही कलाकारांची भूंय आणि पिळग्यान पिळगी चलत आयिल्ली संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर फुडले पिळगेक रणमाल्याचो आस्वाद घेवंक मेळचो म्हणून वाळपयच्या ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था, कला आणि संस्कृती संचालनालय पणजी आणि श्री सातेरी रवळनाथ म्हाळसार पूर्वोत्तरेश्वर हांच्या जोड पालवान रणमाले महोत्सवाचे आयोजन केल्ले. वास्को पोलिसांनी धडक कारवाय करीत 24 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक घुवळे प्रकरणात अटक केली. ताचे कडल्यान सुमार 1 लाखांचो 1.2 किल गांजा जप्त केला. अटक केल्ल्या तरणाट्याचे नाव खासप्पा गायकवाड अशें आसा.
फाटल्या 10 वर्सांत ड्रग्स जप्त कारवायेत 7 पटींनी वाढ जाल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला गुळवखदा आडच्या झुजाक नवे बळगे मेळ्ळा अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत 56,800 कोटी रुपयां परस चड मोलाची गुळवखदां जप्त करून तांचो विलो लायला. तशेंच 2024 वर्सा 16,900 कोटी रुपयां परस चड मोलाची वखदां जप्त केल्ल्याचें शाह हांणी सांगलें. गोंय बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोडच्या रस्त्याचे काम कासव गतीन चालू आसा. थंय जावपी पुला खातीर हो रस्तो 3 म्हयने बंद दवरपाचे आसा. ताका लागून लोकांनी हो रस्तो बंद दवरपाक मनाय केल्या. तशेंच नव्यान जावपी पुलाकूय विरोध केला. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागान गोंयांतल्यो 10 तळयो वेटलँड म्हणून अधिसूचित केल्या. वेटलँड सुवातेत बांदकामा साहित्याचो व्हडलो सांठो तशेंच कोयर उडोवपाक मनाय आसा. ह्यो तळयो पर्यावरण तशेंच जैवविविधतायेचे दिश्टीन खूब म्हत्वाच्यो आसात. देखून ह्या तळयांचें संवर्धन करप गरजेचें आसा. तिरुमला तिरुपती बालाजी श्री व्यंकटेश्वराचे देवूळ हे गिरेस्त देवळांमदले. दर वर्सा सुमार कोट्यांनी भाविक ह्या देवळांत दर्शना खातीर भेट दितात. 6 वरां भाविक रांगेत उबे रावन तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेतात. तशेंच ह्या देवळाक दान स्वरुपात कोट्यांनी रुपयांची देणगी लेगीत मेळटा. मात आतां भाविकांच्या सोयी खातीरूच देवूळ समितीन म्हत्वाचे निर्णय घेतल्या. तातूंतलोच एक म्हळ्यार एआयचो उपेग करून देवळाच्या प्रकारांत भाविकां खातीर सोय सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न चालू आसात. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 3,670 अर्जदारांक हज 2025 खातीर तात्पुरत्यो सुवात्यो राखून दवरल्यात. भारताच्या हज समितीन अंदूच्या हजाची दुसरी वेटिंग लिस्ट तयार केल्या. अर्जदारांक जानेवारीच्या 23 तारखे आदी फी जमा करची पडटली. तशेंच गरजेची अशें सगळीं कागदपत्रां सादर करची पडटली अशें वेव्हार मंत्रालयान कळीत केला.
एका संशोधनांतल्यान आतां सोरो पिवप्यां खातीर एक वायट बातमी. सोरो पिवप्यांकूय आतां कॅन्सर सारख्या भयानक दुयेंसांक तोंड दिवपाची शक्यताय न्हयकार ना. जो सोऱ्याचें सेवन करता जावं मागीर ती बियर आसूं वा हेर सोऱ्याचे पेय पियेतात तांच्यात कॅन्सराचो धोको वाडूं अशें दिसून आयलां. तेन्ना कसलीय बरी वायट संवयो मनीस आपले जिणेंत लावन घेता आसतना ताचो आपल्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना मूं हाची खबरदारी घेवप सक्तीचें. शिंयाळ्या दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना आतां काळजाच्या आताक किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयलां. तशेंच जांकां फुफ्फुसांचे दुयेंसां आसात तांणी लेगीत दिसाचेच भायर पडचे किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेवल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचे असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागल्यात. मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असोय सल्लो दिला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स. पिळये धारबांदोड्या एका खासगी शाळेच्या आवाठान खेळपी सान्न पिरायेच्या विद्यार्थ्याक शाळेच्या पिवनान शेपलायल्याचो प्रकार उक्ताडार. फोंड्या पुलिशेन केली पिवनाक अटक. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्र्या फाटोफाट आता प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो यू टर्न. काँग्रेसींतल्यान भाजपात उडी मारिल्ल्या आमदारांची गोची. स्पेशल रिपोर्ट. गोंयांत टीबीचे दुयेंती देंवले, डेंग्यूचे वाडले. 2023च्या तुळेंत 2024 डेंग्यूच्या केशी मदीं 54 दुयेंतींची पडली भर. मोगोच्या फुडाऱ्यांनी युतीचेर जाहीर भाष्य करप टाळचे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो सल्लो. मडकयत भाजपाचो उमेदवार घालतले अशें आमी म्हणलें जाल्यार ते योग्य थारतलें. गोंयचे शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर, आदले मंत्री आनी आमदार अशोक नायक साळगांवकर आनी थिवी पंचायतीचे पंचवांगडी आरोसकार संवसाराक अंतरले. खानापूर ते अनमोड बेळगांव महामार्ग 3 म्हयने जावये बंद. थळावे आनी प्रवाशांचो रस्तो बंद करपाक विरोध. आता पळोवया खबरो विस्तारान. पिळये धारबांदोड्या एका खासगी शाळेच्या आवाठान खेळपी सान्न पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक शाळेच्या पिवनान खंय बरेच शेपलायले. हे विशीं विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी फोंड्या पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण फोंड्या पुलिशेन पिवनाक अटक केल्या. पिळये धारबांदोड्या एका खासगी शाळेच्या आवाठान खेळपी सान्न पिरायेच्या विद्यार्थ्यांक शाळेच्या पिवनान मारबडे केल्ल्याचो धक्कोदायक प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं पालकांनी रोखडीच फोंड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. ते प्रमाण फोंड्या पुलिसांनी शाळेचो पिवन प्रेमानंद गावडे हाका अटक केल्या. या घडणुकेंत जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक पिळयेच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रात उपचार करून घरा धाडिल्ल्याचें कळटा. ते भुरगे 5-6 जाण खंय खेळपाक गेल्ले स्कुला कडेन. तो कोण जो प्रेमानंद म्हणटा थंयसर येयलो आनी हिंका खंय धांवडोंक लागलो कितें तरी. धांवडों इतलें वचपा बी कांय सांगना, फातरूंक लागलो. कोणाची एका भुरग्याची सायकल मोडली, आर्यन म्हणटा तेजी. आनी तितले 2 जाणांक ते लागली, इंजरी जाली. म्हाज्या कडेन सांगतरी वचून हांवें बाकीच्या चेड्यांक चॅक केलें, पळय जाल्यार ते इंजर्ड आहा. नासलेल्या कारण हांव तिका हॉस्पिटलान घेवन गेलो. ते पळयत जाल्यार तेंची हें केली आनी आमी 100क कॉल करून इन्फॉर्म केलें. सो मागीर थंयसरल्यान रिपोर्ट येतरी आमी हांगासर घेवन येयले. तो प्रेमानंद म्हणटा तो कोण? तो आतां कळ्ळें की तो तितून स्टाफ म्हणून गोमंतक स्कुलाचो स्टाफ. आनी न्हू मारपा फाटलें कारण कितें भुरग्यांक? आतां तें कांय तेजें खबर ना, कित्याक भुरग्यांक तेणी धांवडोन घातलें न्हू, कित्याक तेजे कडेन आमचें उलोवप जावना. सो आतां ते पुलिसांक खबर आसतलें तेणी कित्याक तशें केलां. ओके, कितले भुरगे आशिल्ले? भुरगे ते सांगपाचें दिसपान ते 8-9 जाण कितें आसले. आनी जखमी कितले आसत? जखमी 2 जाण जाले. 2 जाण जाले. सो सद्या टोटल 4 जाण येयले, कारण एकट्याचे तेणी खंय कितें सँडल कितें पिनलें, माझ्या चेड्याचें कितें कॅप कितें तेणी पिनलें खंय कितें आसलें तें. सो त्या लागून हांव आनी तेजो पेरंट नासलेल्या कारणान हांव थंयसर गेलो मागीर. सो आतां तुमी रेतसर कंप्लेन दिल्ली आसा. तेका अरेस्ट केला कोणाक? प्रेमानंद म्हणटा तेका? ना, ते अरेस्ट केला तें खबर ना अजून. पूण तेका हाडून थंय दवरला, कित्याक आमी पळयलो तेका. ओके, तो आसा तो म्हाजो स्टेटमेंट घेतलो. ओके. सो तुमच्या चेड्याक कितें जखमी जाला? म्हाज्या चेड्याक मातशें बरें लागला. सो तेका ट्रिटमेंट केला तेका आसा ते. आतां ते कोण खंयचे एनजीओ येतले तेजो स्टेटमेंट घेतलो मागीर पुलिसान चलावलें. तेजे तोंडार चप्पल मारला मातशें चड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नायक. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर आता भाजपाचो यू टर्न. पयलीं मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडे दोगांनी फेरबदल जातलो म्हणून विधान केल्लें. आता दोगांयनी विधानाक घुंवड आयल्या. पळोवया स्पेशल रिपोर्ट. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर भाजपाचो आता पुराय 360 डिग्री यू टर्न. पयलीं स्वता मुख्यमंत्र्यान जाहीर विधान केल्ले की फेरबदल जातलो. मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर प्रदेशाध्यक्ष तानावडेनूय आत्मविश्वासान तशेंच विधान केल्ले. मात आता कांय दिसा पयलीं मुख्यमंत्र्यान फेरबदल जावचो ना म्हूण विधान केलें. आनी आता तानावडेनूय मुख्यमंत्र्याची रिओडीत मंत्रिमंडळ फेरबदल जावचो ना म्हूण विधान केला. मंत्र्याचें नांव येतालें तें कांयच ना म्हणटा. कांय ना, मंत्र्याचें नांव ना. सद्या वेगवेगळी नांवां येतात, तेका काडटा. तेका सद्या ते तरी सद्या कांय ना, इतलें तरी. आय डोंट नो, म्हाका तरी खबर ना केन्ना जातलें तें, पण सद्या तरी कांय ना, इतलें तरी. आता ह्या सगळ्या यू टर्नाचेर मंत्रिपदाचे आशेन काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ले आमदार मात गॅसीर पडल्यात.
सगळेच जाण मंत्रीपदाच्या आशेर आशिल्ले, पूण तांच्या मनातली प्रबळ सुप्त इत्सा मात पुराय जावपाची चिन्नां नात. एकल्या आलेक्साचे फावले, मात ताका मंत्रीपद दिवनूय तो लोकसभेत भाजपाक मतां हाडपाक शकलो ना आनी आतां तर ताच्या मतदारसंघात भाजपाचो मंडळ अध्यक्षूय थारिल्लो ना. मडगांवचो खडेगाड आमदार दिगंबराचोय भाजपाक लोकसभे खातीर व्हडलोसो उपेग जाल्लो ना. मायकल तर सरकारा आड विधानां करीत सुटला. संकल्पाक बाल भवनाचे अध्यक्षपद दिल्ले, थंय ताणें पाय लेगीत दवरूंक ना. भितरल्यान सगळे खतखतल्यात, मात इकडे आड आनी तिकडे विहीर अशीच भाजपान सगळ्यांची गत करून उडयल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत टीबीच्या दुयेंती देंवल्यात जाल्यार डेंग्यूच्या दुयेंती वाडिल्ल्याचें दिसून येता. 2023च्या तुळेंत टीबीच्या दुयेंती मदीं बरोच उणाव जाला. 2023 टीबीचे 171 दुयेंती आशिल्ले, पूण 2024 हो आंकडो देंवून 117चेर पावलो. दुसरे वटेन डेंग्यूची दुयेंतां मात वाडल्यात, जाल्यार HIV लागून 21 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. पळोवया पुराय बातमी. गोंयांत डेंग्यूच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडिल्ल्याचे दिसून येता. 2023 डेंग्यूचे 512 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार डेंग्यूक लागून 3 जाणांक जीव वगडावचो पडिल्लो. 2024 डेंग्यूच्या दुयेंती मदीं वाड जावन 566 जाणांक डेंग्यूची लागण जाल्ल्याचें कळटा, जाल्यार 3 जाणांक मरण आयलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार उदक सांठोवन दवरिल्ल्यानूच जळारां पोसलीं आनी ताकाच लागून डेंग्यूचें प्रमाण वाडिल्ल्याचें भलायकी अधिकारी कल्पना महात्मे हांणी मान्य केलां. लास्ट इयर आता पळय टील डिसेंबर, फ्रॉम जानेवारी टू डिसेंबर फॉर दीस इयर 2024 आमचे 566 आसा केसीस टोटल कन्फर्म केसीस. अँड लास्ट इयर फ्रॉम जॅन टू डिसेंबर वी हॅविंग 512 केसीस. आता ॲक्च्युली आवर वर्कर्स हॅव वर्क व्हेरी हार्ड ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीझन अँड ऑल्सो आय एम गिविंग क्रेडीट टू लोकल बॉडीज कोणे कोणे आमकां जाणें हेल्प केला. तशेंच लास्टाक मागीर वी ऑल्सो गॉट पार्टिसिपेशन कॉपरेशन फ्रॉम द कम्युनिटी. ओके, बट आय वील टेल यू द ब्रेकअप. आता वॉट हॅपन लास्ट इयर आमचे मनसून आमचे ट्रान्समिशन सीझन स्टार्ट जाता जून टू ऑक्टोबर ऑर सप्टेंबर. बट आता ऑक्टोबर पर्यंत पावस पडटा सो इट इज जून टू ऑक्टोबर. बट लास्ट इयर वी गॉट लॉट ऑफ अपसर्जीस, केसीस हाय गेल्यो आमच्यो. जानेवारी टू मे म्हयन्यानूच आमकां गांवडोंगरी केसी जाल्यो, आमकां गिरी केसी जाल्यो, आमकां काणका केसी जाल्यो, खरसवाडो मागीर खोर्ली केसी जाल्यो. अँड देन वी सो फॉर आतां 566 ब्रेकअप करत जाल्यार आमकां 234 केसीस ज्यो आसा न्ही त्यो आमकां जानेवारी टू मे पर्यंत जाल्यो 234. दीस इज बिफोर द ट्रान्समिशन सीझन. And during the transmission season, we just had 332 cases, which is expected because during the transmission season, कितें जाता लोक म्हणटा पळय जळारां चापता, जळारां खूब जाल्यात, तांची डेन्सिटी वाडटा, तांची लायफ सायकल कमी जाता. सो ऑल्दो वी वर्क हार्ड, क्लायमेट डजंट सपोर्ट अस ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीझन. बट ड्युरिंग द नॉन ट्रान्समिशन सीझन लास्ट इयर खूब केसीस जाल्यो. त्यो आमकां 2023 तश्यो जाल्यो ना. 2023 ज्यो 512 कितल्यो केसीस जाल्या दे वेर ड्युरिंग द ट्रान्समिशन सीझन. सो आतां ह्या फावटी आमी कितें थरयलां, सो वॉट दीस टायम अँड दीस केसीस which we got pre-transmission was because of only one reason, that was unsafe water storing practices. आणि ते सुद्धा खंय म्हळ्यार आमकां देर आर क्लस्टर्स म्हणजे मायग्रंट सेटलमेंट एरिया, मागीर रेंटेड पॉप्युलेशन, जंय खरी तांकां उदक सारकें मेळनाशिल्लें, तीं उदकां भरून दवरतालीं आनी तातूंत आमकां ब्रिडींग मेळटालें. अशें जे जाग्यार आमकां हें जालां त्या जाग्यार अशें दीस वॉज द कॉज, दीस वॉज द रिजन. सो आतां ह्या फाटी वॉट आय हॅव टोल्ड दॅट वी वील फोकस, वी वील मॅप सच एरियाज. आमी आतां जर आमकां हे टॅली आमकां वर्साची टॅली सकयल हाडूंक जाय जाल्यार वी हॅव टू वर्क ड्युरिंग द नॉन ट्रान्समिशन ऑल्सो, अँड दॅट वी हॅव टू वर्क इन ओन्ली सर्टन एरियाज, दॅट इज रेंटेड पॉप्युलेशन अँड मायग्रंट सेटलमेंट एरिया. गोंयांत टीबीच्या दुयेंतींचो आंकडो बरोच देंवला. 2023 गोंयांत टीबीचे 2025 दुयेंती आशिल्ले, जाल्यार 171 दुयेंतींक टीबीक लागून मरण आयिल्लें. पूण 2024 टीबीच्या दुयेंतींची आनी टीबीक लागून मरप्यांचोय आंकडो देंवलो. 2024 वर्सा टीबीच्या 2055 दुयेंतींची नोंद जाल्ली. तशेंच मरप्यांचोय आंकडो देंवन 117चेर पावलो. HIV लागून गोंयांत 21 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. HIV लागून मरण पाविल्ल्या मदीं 12 दादले आनी 9 बायलांचो आस्पाव आसा. एकूण दुयेंती 251 आसात.
2024 गोंय राज्यान पळोवपाक गेले जाल्यार डेंगू केसीस एज कम्पेर्ड टू 2023 पेक्षा 2024 डेंगू केसीस खूब वाडलेले आमकां दिश्टी पडल्यो. हेजें मेन कारण म्हणजे कितें की जेन्ना उदक साठलेलें आसता आनीक तें उदक साठलेलें आसता ते नजरअंदाज करतात आनीक तितून जी ब्रीड जाता, जी मॉस्किटो ब्रिडींग जाता ती ह्या वर्साक खंय ना खंय कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर चड केल्ले कारणान हे जे आसा ती डेंगू जी मॉस्किटो आसा तेजी ब्रिडींग ह्या वर्साक चड जाली अशें तज्ञ सांगतात. आनीक तेच बरोबर जेन्ना आमी टीबी पळयतात जाल्यार टीबीचे जेन्ना थंडी नॉर्मल थंडी जाता जाल्यार ती थंडी जे आपले आंगान चड तेंप उरली, चड तेंप तुमकां समज खोकलो येता जाल्यार त्या खोकलेचेर ती टीबी चड तेंप तेजे उपचार न जाल्ले कारणान ते टीबीचें दुयेंस जें आसा तें वाडोवंक शकता. सो जेन्ना नॉर्मल थंडी सुद्दां जाता जाल्यार तेन्ना डॉक्टर सदांच सांगता की हे जे आसा तुमी उपचार तेजेर बेगीनचे बेगीन घेवचो आनीक ते नजरअंदाज करचे न्हू. पूण गोंयान हालीं तेंपार अशे केसीस टीबी केसीस सुद्दां आमकां खुबश्यो अश्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो आनी तितून मृत्यूय आमकां आयकूंक येयले. जाल्यार HIV हें एक आव्हान जाल्लें आसा सरकाराक सुद्दां. जाल्यार सरकार सुद्दां जें आसा तें खुबशे अशे माध्यमांतल्यान प्रचार करता की HIVचे जे अवेरनेस आसा ते खुबश्या माध्यमांतल्यान खुबशे अशे कॅम्प्स आमी पळोवंक शकतात आनी खुबशे अशे प्रचार जे सरकाराचे तर्फे सुद्दां जातात ते दिश्टी पडटात. तरी सुद्दां HIVच्यो ज्यो केसीस आसात त्यो वाडटात त्यो आमकां दिश्टी पडटा. सो हेजेर फुडें कशें कितें नियंत्रण हाडटलो सरकार सुद्दां हेजेर कशें कितें नियंत्रण हाडटलो हें सुद्दां एक आव्हान जाल्लें आसा. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, पणजेसून. फाल्यां आमी मडकय मतदारसंघात आमचो उमेदवार घालतले अशें विधान केलें जाल्यार ते योग्य थारतले काय? दीपक ढवळीकार आनी मंत्री गावडे मदल्या वादाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष तानावडेचो आर्ग्युमेंट. युतीच्या वादात तानावडेन कितें भुमिका मांडल्या ती पळोवया. सध्याचे आणि फुडाराचे युतीचे मुद्द्यावेल्यान आतां सावनूच भाजप आनी मगोपा मदीं मराण पेटपाक लागल्यात. आपूण फोंडे म्हालांतले खंयचेय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लडोवंक शकता म्हणून दीपकाच्या विधानाचेर ताचो पारंपारीक विरोधक मंत्री गोविंद गावडेन फोग काडलो. दीपक आनी मंत्री गावडेचे हे कास्किसावाचेर आतां प्रदेशाध्यक्ष तनावडेन विधान केला. दीपक ढवळीकारान खंय जाहीर भाश्य करचें न्ही आनी आमी तें करप चुकीचें अशें तनावडे म्हणटा. जे मतदारसंघांनी भाजपाचे विद्यमान आमदार आणि मंत्री आसात तांचे बाबतीत मोगोच्या फुडाऱ्यांनी विधानां करप खंय चुकीचें. ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेचे पेक्षा बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी MG BJP युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती येवची ना. तयारी आसाच आमची केन्ना. पूण कितल्या सिटांचो डिमांड आसा दवरता? आमचो सदांचोच डिमांड आसता 7-8 सिटांचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली, सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतलें न्ही. तुम्ही खंय रावता? थंयसर ऑलरेडी तेंचो मंत्री आसा, आमदार आसा. तुम्ही खंयसून हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुक्याचे BJPचेच कॅन्डिडेट आसा. सांगलो ताणीच दिवपाची न्ही दोगांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. ते दिसता तुमकां हे करतले अशें तेंचे आमदारां कडून तुमकां टिकेट दितले. तुम्ही फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करते म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले. हय मांडे तालुका भितर करतलो म्हाजो वचूं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसत पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी सपोर्ट आसा. प्रियोन आसा अजून. माझी 10,10-11,000 मतां कोणूच काडूंक शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 म्हाका. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता. हय. दुसरो म्हाजो शिरोड्याय आसा. काय जाल्यार दीपक ढवळीकरान ते दीस सांगले की 27 युती लढतले म्हणून तेंच्यांनी 8 तुमी मागणी. कशें जाता की जो अजून निवडणुकीक वेळ आसा त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर. कारण आज आमची अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप जाय. बरोबर न्ही.
कारण जो पार्टी तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप कालूय हांवें उलयतना पटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या हाका भाशणान म्हणलें. मागीर म्हज्या लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमचे कडेन आसा. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MGP आज अलायन्स आसा. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमचे वयल्यांनी थारायल्लें आसा. त्यामुळे ते प्रत्यक्ष पळोवया. त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयलो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हाका दिसता. तेंच्यांनी सरकार हितून डिमांड केला ते म्हणून हांव म्हणलें कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं इतल्या बेगीन युतीचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता. पूण आज आमी एलायन्सान आसा त्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरतलें. पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप म्हणल्यार कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोडेशे अडचणीत येतले कारण आमी हातूंत एलायन्सान आसात. त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें आमी करचें ना. आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमचे जिल्हाध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक समजतना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले. मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें पूण आमचे बरोबर एलायन्स आसा न्ही. त्यामुळे एलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूंक जाय अशें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आयतारा गोंयचे शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हांणी निमणो स्वास घेतलो. तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे माजी आमदार अशोक नायक साळगांवकर आनी थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जुन आरोसकर हे संवसाराक अंतरले. तांच्या मरणाक लागून गोंयकारांनी दुख्ख उक्तायला. गोंयचे फामाद शास्त्रीय गायक अरविंद पिळगांवकर हांकां आयतारा मुंबयत मरण आयलें. शास्त्रीय संगीत क्षेत्रांत तांचें व्हड योगदान आसा. तशेंच आदले मंत्री आनी शिवोलचे आदले आमदार अशोक नायक साळगांवकर हांकां पिरायेच्या 82व्या वर्सा मरण आयलें. ते 1984च्या विधानसभा वेंचणुकेत मगो पक्षाच्या उमेदवारीचेर भोवमतांनी आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ले. ते उपरांत मंत्री रवी नायक आनी बिली डिसौजा हांच्या मंत्रिमंडळांत तांणी 2 फावट मंत्रीपद सांबाळ्ळें. जाल्यार थिवी पंचायतीचे पंच वांगडी अर्जुन आरोसकर हांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंय बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोडच्या रस्त्याचे काम कासव गतीन चालू आसा. थंय जावपी पुला खातीर हो रस्तो 3 म्हयने बंद दवरपाचे आसा. ताका लागून लोकांनी हो रस्तो बंद दवरपाक मनाय केला. तशेंच नव्यान जावपी पुलाक विरोध केला. गोवा बेळगांव महामार्गावेलो खानापूर ते अनमोड मेरेनचो रस्तो फाटली 8 वर्सां सावन कासव गतीन चालू आसा. तशेंच फाटले 4 फावटी हो रस्तो कारवार जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा वयल्यान वेगवेगळ्या कामां खातीर बंद दवरिल्लो. सेगीत हो रस्तो बंद दवरतात ताका लागून प्रवाशी तशेंच रस्त्याचेर निबून आपले पोट भरपी वेवसायिकांकूय हाचे त्रास सोंसचे पडटात. खानापूर ते अनमोड रस्त्या लागसरचो पूल बांदपा खातीर कॉन्ट्रॅक्टरान राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्या कडेन आतां परतून एक फावट हो रस्तो 3 म्हयन्या खातीर बंद दवरपाची मागणी केल्या. मात ह्या पुलाचो फुडारात फावो तसो उपयोग जावचो ना म्हणून प्रवाशांनी गोंय बेळगांव महामार्ग बंद दवरपाक आनी थंय जावपी पुलाक विरोध केला. हा जो गोवा बेळगाव महामार्ग आहे गेली म्हणजे 8 वर्षापासून काम चालू आहे. काम म्हणजे कसं एकदम स्लो मोशन म्हणजे कासव गतीने म्हणतात त्या प्रकारे काम चालू आहे. एखादं काम चालू आहे तरी एकच कामगार किंवा 2 कामगार तिकडे काय ते काम करताना दिसून येतं. तर गेली 2017 पासून ह्याचं काम चालू आहे आणि प्रथम 2017 मध्ये हा रोड बंद करण्यात आला. बऱ्याच कालावधी सुमारे 1 ते 1.5 वर्षाच्या कालावधीसाठी हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. त्याच्यानंतर 2021 साली बंद केला. त्याच्यानंतर 2023 साली बंद केला. नंतर परत 2024 साली बंद केला. 3-4 हा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. काम करणार त्या दृष्टिकोनाचं बंद करणार. पण त्यावेळी बंद केल्यामुळे अनेक नागरिकांना याचा त्रास पण सहन करायला लावला. बसला जाणाऱ्यांना बस नाही झाली. प्रत्येक वेळेला शाळकरी मुलांना त्रास झाला. व्यावसायिकांना त्रास झाला. आता पुन्हा इकडे ह्या साईडला ब्रिज दिसते. हे ब्रिज बांधण्यासाठी म्हणून पुन्हा बंदचा प्रस्ताव कॉन्ट्रॅक्टरनी यांनी अधिकाऱ्यांकडे दिलाय की आम्हाला पुन्हा 3 महिन्यासाठी हा रस्ता बंद पाहिजे म्हणून. परंतु कारवार डीसीनी पण याचं हे जाणून घेऊन लास्ट टाइम सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी पण पुन्हा बंदचा प्रस्ताव त्यांनी त्यांचा फेटाळून लावायची अशी मागणी इकडे सर्व नागरिकांनी केलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान आयतारा सांगे मतदारसंघाचो दौरो केलो. ह्या दौऱ्यात सांगे मतदारसंघा खातीर मंजूर केल्ल्या पूण कांय कारणाक लागून आडकून पडिल्ल्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची मुख्यमंत्र्यान पळोवणी केली. हे प्रकल्प कित्याक लागून आडकून पडले ते कशे पुराय करपाक जाय हे विशीं मुख्यमंत्र्यान संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्याक सुचोवण्यो दिल्यो. इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज ते रिजॉल्व जर करतलो आसत तर एकदा फिल्डार येयल्या शिवाय जायना.
फिल्डार येऊनच ते रिजॉल्व करचे पडटा आणि मुळात म्हजें सरकार हें अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. म्हणून आज पयलीच फावटी हांव काजू कट्टो ह्या गांवांत म्हणजे ज्या गांवा खातीर आमी ऑलमोस्ट रस्त्या खातीर 7 कोटी रुपया आमी त्या रस्त्या खातीर स्पेंड करता. 7+5 ओके ऑलमोस्ट 12 कोटी रुपया आमी त्या रस्त्या स्पेंड करता. त्या वचून कंप्लिटली सायट पळोवची थंयसर वेरियस इश्यूज फॉरेस्ट आनी बाकीचे आशिल्ले. आतां बाकीच्यांकूय सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. आमचे PWDचे परत लँड एक्विजिशनचे इश्यू आशिल्ले ते सगळे रिजॉल्व करून अशा पद्दतीन प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक करप हाच्या खातीर हाचो दवरो आशिल्लो. ताज्या उपरांत वेरियस प्रोजेक्ट जे आमची गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसतली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसतलें किंवा सांग्या वयलो ब्रीज आसतलो किंवा पंचायत बिल्डींग जी RDAच्या अंडर चलता. आता हे सगळें करता आसतना GSIDC आनी तेजे इंटरलिंक डिपार्टमेंट म्हणजे PWD हांच्याय मदीं इश्यूज आनी प्रोजेक्ट जाला कितें जरी थोडे प्रोजेक्ट 4-5 वर्सां जालीं वेगवेगळ्या कारणां खातीर डिले जाल्या. वेगवेगळ्या कारणां खातीर म्हणटा आसतना लँड एक्विजिशनचो इश्यू आसतलो किंवा एखादो कॉन्ट्रॅक्टर सारको गावूंक ना तेद्या वेळार तेज्या खातीर इश्यू आसतले. बट आयज रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत बरेचशे स्ट्रीमलायन जातले. तांकां ज्यो टार्गेट डेटी दिल्या म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी आमची पंचायत बिल्डींग कंप्लीट करपा खातीर ऑक्टोबर पर्यंत 10 म्हयन्यांनी कंप्लीट करपाची म्हटल्यार. दुसरो तुजी जो ब्रीज आहा पळय न्ही तोय जाता तिको बेगीन ताका उरलेलें एक्सपान्शन हें आयदर PWDंतल्यान करून तोय प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय. RMD प्रोजेक्ट रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी ही प्रोजेक्ट तसो ऑक्टोबर आनीक 10 म्हयने वयतले. प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो प्रोजेक्ट तसो फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी हँडओवर हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन करता जेणे करून ते फूल फ्लेज नवीन बिल्डिंगेन तांकां शिफ्ट करपाक जातलें. रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत ते आनी एका पंचायतीचें काम करतात. ते पंचायतीचें काम हें कंप्लीट करपा खातीर ताका एडिशनल एक्सपेंडिचर सँक्शन जाय आशिल्लो तोय हांवें ऑलरेडी फोन करून दिला. सुविधा बी आसा बाबा तो आयल्या उपरांत आपल्याक ताजो फायदो कितें हेजो लोक विचारूच करिना. ते आत्ताच्या घडीक म्हाका IITचेर म्हणजे IITचेर म्हाका भाश्य करपाचें ना. बट जेन्ना टायम येतलो ज्या जाग्यार आमी IIT डिसायड करतले तेन्ना हांव ते उलयता. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकर हांणी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत केरळाच्या विशयाचेर चर्चा जाली अशें आलेकर हांणी सांगलें. तशेंच केरळात वातावरण कशें आसा, नुस्तें मेळटात न्हय अशे प्रस्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विचारले. उपरांत गोंयच्या राजकारणा बद्दल कसलीच चर्चा जावना अशें आलेकर गोमंतक TV कडेन उलयलो. सर म्हाका सांगा की केरळाची तुम्ही गव्हर्नरशीप घेतल्या उपरांत तुम्ही नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हांकां मेळ्ळे. कितें उलोवप जालें तुमचें? कित्याक आसली भेट ती? ती एक अशी सौजन्य सदिच्छा भेट जशें म्हणटा पळय हय ताज्या खातीर आसता ती. अशें मेळ्ळें तांकां उपराष्ट्रपतीकय मेळ्ळो, मागीर प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो, गृहमंत्र्याक मेळ्ळो आनी अशें एकंदरीत केरळ संदर्भात कशें कितें आसा बी अशें उलोवप जालें. जालें इतलेंच. एकंदरीत वातावरण कशें आनी कितें गव्हर्मेंटाचें आनी कितें कितें फुडें काम कशें करपाक जाय सगळ्यां कडेन कशें अशा संदर्भातली एक सदिच्छा भेट आसता ती. काय ना तांकां कितें बाबा कशें करप तांकां अशें म्हणून तें वातावरण कशें सगळें नुस्तें बिस्तें मेळटा की ना सगळें विचारलें तांणी. सध्या सर तुम्ही केरला गव्हर्नरशीप घेतल्या थोडेच दीस जाले, कशें कितें अनुभव आसा तुमचो केरला? बरो आसा अनुभव. एकदम वातावरण एकदम बरें, गोंयच्या सारकेंच सगळें, लोकय बरे, बऱ्या पद्दतीचे आनी अत्यंत सगळे धार्मीक प्रवृत्तीचे, सांस्कृतीक बी अशें सगळें वातावरण हांगासर आसा. बरोबर. आनी हांगासर देवळां, संस्कृती, परंपरा अशें आसात. मोठे मोठे हांगासर साधू संत बी जावन गेले. शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य ते अशें सगळें आसा. त्यामुळे सगळें बऱ्या वातावरणान म्हाकाय बरें दिसता. अजून केरळचे सगळे एकंदरीत वातावरणाचो चड अनुभव ना. बसून कितें करू शकता कारण केरळ तशें खूब व्हडलें राज्य. बरोबर. त्यामुळे कितलो प्रवास करप, खंय वचप, ह्या टोकानसून त्या टोकान बी अशें आसता न्ही. हय ना म्हजो तुमकां एक विचारपाचो मोटिव ह्या आसलो की सध्या भारतान सगळीच कडेन अध्यक्ष आणि PJPचे अध्यक्ष, मंडळाध्यक्ष, स्टेट अध्यक्ष हे बदल चेंज करपाचे
प्रक्रिया चालू असा. तर गोव्या संदर्भात गोव्याची परिस्थिती कशी कितें, कारण तुम्ही हालीं खूप वेळा विजीट केल्या, खूप जाणांक मेळ्ळ्या हांगासर, तर त्याच्याबद्दल काही डिस्कशन गृहमंत्र्यांकडे जालें तुमचे? ना 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 ताजे बाबतीन म्हजे कडेन चर्चाय ना आनी म्हजें ताजेर कांय म्हणणेय ना. तो पार्टी खंयची पार्टी आसा तांच्यांनी आपलो निर्णय करपाचो आनी कामाक लागपाचें. गोयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक भक्ती भावनेन सुरुवात जाली. विंगड विंगड भागांतल्यान भक्तांनी जात्रेक हाजेरी लायली. शिवोलीचे आमदार लेगीत डिल्याला लोबोवन जात्रेच्या निमतान देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें. आयतार आशिल्ल्यान लाखांनी भाविकांची गर्दी जात्रेक दिसून आयली. गोयच्या फामाद बोडगेश्वराच्या जात्रेक भक्ती भावनेन सुरुवात जाली. विंगड विंगड भागांतल्यान भक्तांनी जात्रेक हाजेरी लायली. शिवोलची आमदार डिलायला लोबोन लेगीत जात्रेच्या निमतान देव बोडगेश्वराचें दर्शन घेतलें. दर वर्सा लाखांनी भाविक देव बोडगेश्वराच्या जात्रेक भेट दितात. आयतार आशिल्ल्यान लाखांनी भाविकांची जात्रेक गर्दी दिसून आयली. इतल्या लाखांनी भक्तांची गर्दी आसतना लेगीत भाविकांक खातीर प्रसाद तशेंच महाप्रसादाचे लेगीत योग्य नियोजन जाल्ल्याचें पुजाऱ्यान सांगलें. आमचे बोडगेश्वर देवान आमकां सगळ्यांक बरे आशिर्वादान आनी बरे आरोग्यान दवरचें म्हणून आमचें मागणें. तेन्ना आयज सकाळी जात्रेची पुजा जाली, देवाची पुजा जाली, स्थापना मूर्ती आयली. त्याच बरोबर आता ते दर्शन हे जाता प्रत्येक देवस्थानाच्या हांगा प्रत्येक देवाक लागून कार्ड येता, फळावर येता त्यांच्या मागचे देवस्थानाचे, आठवडे देवस्थान, घाटेश्वर देवस्थान, साईबाबा देवस्थान, वेगवेगळे सगळे म्हापशांत जे देवस्थान आहा ते सगळ्यांचे देवस्थानाचे देवाक भेट येता. सगळ्यांचे आयज भेट चालू आसा. त्याच प्रमाणे आयज दनपारची महाप्रसाद आसा, आमी मॅनेजमेंट करीत आसा. पण आयज आयतार आसल्या कारणान जात्रा येयला आयज म्हणून आयज सकाळी 7 सुमार गर्दी भरपूर आसा. देवळान सुद्दां आतां कांय दिवसां जागो ना अशी जाला. आतां तुमी पळयता आसतली गर्दी चालू आसा. खरीच देवाची श्रद्धा आसा. हे लोकांक जो देव लोक बोडगेश्वर उलो मारता ते प्रमाण लोक प्रसन्न जाता. लोकांच्या कामां आपली जाली म्हणून ही सिद्ध दाखयता. भावना लोकांची वाडत आसा. प्रत्येक हांगा जवळ जवळ आयज 11 तारीख काल 11 तारीख ते 19 तारखेक हो प्रोग्राम महाप्रसाद चालूच आसा. आनी 26 तारखेक तेजे नंतर 20 ते फुडल्या आयतार 26 तारीख हो म्हापशेची हांगा बोडगेश्वराची फेरी चालू उरतली. आज देव बोडगेश्वराचा 90वा जत्रोत्सव आणि या जत्रोत्सवानिमित्त सगळ्या भक्तजनांक मनपूर्वक शुभेच्छा. देव बोडगेश्वर हो भक्तांच्या हाकेक धावून वचणारो देव, आमच्या नवसाक पावणारो देव. आज देव बोडगेश्वराचे देश विदेशात लाखो असे भाविक असतात आणि ते श्रद्धापूर्वक देव बोडगेश्वरा कडेन नतमस्तक जाता. आयज आमी पळयता की देव बोडगेश्वराची महिमा ही संपूर्ण जगाचेर पावलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार. लेखक विचारवंत दत्ता दामोदर नायक जेन्ना बरयता जेन्ना उलयता तेन्ना वाद निर्माण जाता. दत्ता हो सतत सडेतोड दत्ता म्हूण ताका वळखतात आनी तो वेगवेगळ्या विशयाचेर सामाजीक राजकारण धर्म देवळां हाजेर सतत बरयता सतत उलयता आनी प्रत्येक वेळा वाद निर्माण जाल्लो आसा. आनी आतां एक वाद निर्माण दत्तान केला आनी दिसता ताज्या 70व्या वाडदिवसा त्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. सडेतोड नायक कार्यावळींत 2 मान्य आमचे मदें आसात. आमचे मदीं आसात सतीश बाब भट जे पर्तगाळे रावतात आनी जाणी दत्ताचेर तक्रार दाखल केल्या ताका लागून FIR निर्माण जाल्लो आसा. आमचे मदीं मोहनदास लोलयेकर सामाजीक राजकीय कार्यकर्ते जे ह्या विशयाचेर हांव दत्ताली बाजू मांडटा म्हणना पण तूं एक बाजू मांडटा आनी दोगूय जाण वेगवेगळे बाजू घेवन हांगा आयिल्ले आसात. सगळ्यान पयलीं हांव सतीश बाब तुजे कडेन येता. तुवें दत्ता नायकाचेर तक्रार दाखल केली काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर. अशें कितें घडलें की ताका लागून तुका दिसली ही तक्रार दाखल करची दत्ताचेर? हांगा तुमची ती हेडलायन पळयली हांवें हय की FIR अगेन्स्ट फ्री स्पीच. हय एक्चुअली ही FIR अगेन्स्ट फ्री स्पीच न्ही. ओके. मुळात जेन्ना मदल्या 1-2 दिसांमध्ये म्हणजे कोणी तरी बायट घेतली तेन्ना हांवें हेच म्हळें की समादर ही आमची संस्कृती आनी ह्या संस्कृतीचो हांवूय एक प्रतिनिधी आसा. ताका लागून हांवें अशें म्हळें की जी भाशा दत्ता बाबान वापरली ताका लागून हांव दुखलो. अदरवायज दत्ता नायक हाका एक साहित्यीक खंयची भाशा ताणें वापरली ताणें जें म्हळें की हांवें 2-3 वेळा ती बायक आयकली. म्हाका जी हांवें आयकली हांव केवळ रिलेट ताका करता पूर्ण इंटरव्यू हांवें केन्ना आयकूना. तर तातूंत मध्ये 15 सेकंदांची ती बायट तातूंत मध्ये अशें की पर्तगाळ मठ वगैरे हे सगळे हे लुटारू देवळां मठ लुटतात. हय. ताणें स्टेटमेंट असो केल्लो आहा हांव देवळांक केन्ना पयसो दिना देवळां भरपूर पयशे लुटतात आनीक आपणें जर पयशे दिता म्हूण कळयलें जाल्यार भट पर्तगाळ मठ देवळां म्हाका लुटतलीं आशिल्लीं. ही पार्ट पूण तातूंत मध्ये स्पेसिफिकली ताणें तातूंत मध्ये म्हणजे कडेन जाल्यार ती आसा हांव ती तातूंत मध्ये ताणें म्हळें की भट पुजारी हे जे आसा हे लुटतात लोकांक लुटतात लुटतले आसले ही जी आसा न्ही म्हणजे कितें ताणें तें एक जें घेतलां आपलें प्रेडिक्शन जर आपूण जर देव जर मानतालो जालें जाल्यार कंडिशनल जालें जाल्यार हे आपल्याक लुट्टा आशिल्लें. ना पूण एक सांगा म्हाका हातूंत तक्रार करपा सारकें कितें आसा? कारण पळयात 2 तरेची गजाली आसतात. खंयच्याय गजालीक लागून प्रक्षोभ निर्माण जावप खंयच्याय गजालीक लागून समाजान अशांतता निर्माण जावप आनी खंयच्याय गजालीक लागून समाजान भितर फूट पडपा सारकी किंवा हिंसा जावपा सारकी परिस्थिती निर्माण जाता तेन्नाच अशे तरेची दखल पोलीस घेतात न्ही अशें तुमकां दिसना? ताणें म्हणलें न्ही आपूण जर धर्म मानतालो जाल्यार अशें घडपाचें अशें ताणें एक प्रोबेबिलिटी तातूंत भितर अशें वायट दिसपाचें कितें कारण? ताणें तो लुटारू जो शब्द वापरला न्ही ताका म्हजो आक्षेप आसा. बाकी दत्ता नायकान देवळां भरपूर पयशे लुटतात अशें म्हणलांच आनी ताणें काही ते अनावधानान म्हणूं ना. ताणें एखादी म्हणलं आसतलें की पर्तगाळ मठाचें नांव आयलें काय ना हाजेर स्वता दत्ता नायकान म्हणलां आपण तें घेवपा नाका आशिल्लें. पूण देवळां पुजारी पयशे लुटतात असो स्टेटमेंट ताणें केला. आतां ह्या लुटतात म्हणपाक हांव दत्ताची बाजू घेवपा आयलो ना. हांव एक सामाजीक हातूंतल्यान आयला की ज्या तरेन आतां असामाजीक तत्वां वयर सरतात अशी केसी घालप लोकांक त्रास करप आनी जांकां पळय ही परंपरा पयलींच्यान आहा. संत ज्ञानेश्वरान भोगलें संत तुकारामान भोगलें कितें जालें अशें म्हणटात की संत तुकारामान भोगलें आनी लास्टाक ताका विमानान वयर व्हेल म्हूण लोकांक कानां घातलें ताका मारलो बिल्लो न्ही. सो ही परंपरा ह्या कांय सनातनी लोक ही परंपरा पयलींच्यान चलयतात आनी ताजोच हो म्हाका दिसता हो भाग. आतां प्रश्न असो आसा की कोणाकय दिसता की आपल्याली भावना दुखता किंवा ताणें तें रॉंग म्हणलां तर वादविवाद पयलींच्यान वादविवाद भारतीय परंपरेक वादविवाद आहा. सगळे चारवाकान वाद केला शंकराचार्यान वादविवाद केला आनी वादविवाद करून तूं आपल्यालें म्हणणें लोकां मुखार मांडूं शकता. आनी पळय हाजो फायदो घेवन वेगवेगळी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन घालून फक्त जेरी हाडूप. आतां हातूंतल्यान आसलें की मुद्द्या वयल्यान गुद्द्यार येवप म्हणटा हाका की तुका मुद्द्याचेर तुका उलोवपाक कळना. आतां लुटारूचे बाबतींत हांव 2 गजाल सांगता. हांव तुजे कडेन येता. सतीश बाब
ताणें जें पळय कितें सांगलां ताचो मतितार्थ असो की हातूंत आयलें राजकारण. जेन्ना एकलो कोण तरी दुखावता आनी तो उलयता, एक तक्रार करता समजूं येतालें. पूण वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वेगवेगळे घटक वचून तक्रार करतात. हाजो अर्थ एक सूत्रबद्ध कॅम्पेन, एक राजकीय कॅम्पेन अशे तरेची सुरवात जाली काय कितें. आनीक ताणें म्हणटा दुसरो प्रश्न की भारतीय परंपरा अशें म्हणटा की वादविवादान सुसंवादान चर्चा करून हो प्रश्न सोडोवं येता. कारण निमाणें ताणें जे पळय फक्त एक वाक्य न्ही, ताणें आनीकय गजाली म्हणल्या. ताणें म्हणलां की धर्म सुदारपाक जाय, जाती वेवस्था ज्यो आहा त्यो ना जावपाक जाय, देवळांनी भितर एक सुदारणेचो एक नवो अध्याय सुरू जावपाक जाय. सो फक्त एक सेंटेन्साक लागून तुमकां दुखपा सारकें अशें कितें, वाय नॉट दत्ता कडेन येवन चर्चा? ही चर्चा जी आसा न्ही ती करपाचो प्लॅटफॉर्म हो तसो आज अवेलेबल ना. आनी दुसरें कितें जालें की तुमी म्हणटा ह्या मुद्द्याक म्हाका एमेझींग की हाजो राजकीय हाजो एंगल घेवन ताजो उपयोग जावंक शकता. हाजें व्यवधान जें आसा न्ही तें कदाचित म्हाका दिसता दत्त बाबाच्या लक्षांत येवना हें करतना, म्हणजे स्लीप ऑफ टंग किंवा कितेंय म्हणा तुमी दाखोवन. पूण हें जालें हें जर मान्य जर केलें म्हणजे हातूंतलो इतलोच हें की ताणें तितलें हाजे फुडें तें जर वेवस्थीत जालें की प्रश्न मोकळो. हाजे शिवाय मेजॉरिटी ताजे कडच्यान दुसरे ताजे कडच्यान एक बाबा ताणें कितें तरी माफीक मागपाक अशा प्रकारचो गळ्याक धरपाची तशी म्हजी इच्छा येना. बरोबर. आनी बाकीच्यांनी तें कोणें करचें अशें एक मिनिट ताजेर हांव मातसो एकूच खुलास करता की दत्तान इमिजिएट मागीर म्हणला, तुमी आयकलां काय खबर ना की मुलाखत, कोणाली जर भावना दुखावल्या आसात तर आपण माफी मागपाक तयार आहा. कोणाली भावना दुखत ताका भावनेचो प्रश्न हांगा प्रश्न तत्वाचो हा. जशें तुमी म्हणले पळय आतां की दत्तान बाकीच्या हातूंक म्हणलें. आतां ह्या काही घटकांक हे घटक जे आसात जे वेगवेगळे तांकां मूळ हें कितें आहा, तांकां पर्तकाळ मठ म्हणलें म्हण दुख्ख ना. तांगेलो मूळ हेतू हे जातीभेद नश्ट कर, बाकीच्या देवळांतली समानता हाड, हें दुखणें आहा, हें नाका तांकां. पूण आतां त्या नाका अशें म्हणून ओपन येवंक शकना. हे जातीभेद नाका म्हण पर्तकाळी मठा वचून कोण सांगूंक शकना. तांकां सांगता जाल्यार आतां हें करता कित्याक अशें कितें तरी खुसपट काडप आनी हाडप. म्हळ्यार हे जे तूं प्रोग्रेसीव विचार मांडटा त्या प्रोग्रेसीव विचाराक सपोर्ट केन्ना केला काय पळय, प्रोग्रेसीव विचाराक सपोर्ट केला. आनी लुटारूच्या बाबतींत दुसरें सांगता कितें म्हणप तें. पयर सावथाच्या एक देवळांत कंप्लेन दिली की पालकेचे भांगर खाले म्हण. हाका लूट काय देश सेवा? सतीश भटान सांगचें म्हाका, लूट काय देश सेवा? देवळाच्या पालकेचे भांगर जे भक्तिभावान लोक डोनेट करतात त्या भांगराची भांगर चोरलें म्हळ्यार लूट मारली त्याची भांगराची असो जाहीर आरोप त्या देवस्थानाच्या कमिटीन काय खंय केला. ते तुमकां खंयचे ते खबर उरतले विशय म्हाका खबर ना. ताजें कारण एक सांगता की म्हजो कुलदेव आसा न्ही तो कात्यायनी बाणेश्वर, ताका लागून गोंयच्या खंयच्याय देवस्थानाचो हांव महाजन ना. ताका लागून एकूण महाजनी म्हणून हें जातात न्ही तर त्या हाजे बाबतींत रिप्लाय करपाक की पालकेच्या भांगराचे पयशे म्हळ्यार भांगर खावप हे लूट काय देवसेवा? आणि हे जर म्हणले कोणी तर धार्मीक भावना तुगे दुखतली काय ना? ह्या बाबतींत पळय आसा न्ही आज चॅनल्स अवेलेबल आसात ते ताणी कोर्टामध्ये किंवा पोलीस स्टेशनार वचून तक्रार करची जशी हांवें केल्या जाहीर चर्चा अशी जर जाली काय ना जशी म्हणटले बाबा अरे खंयचें देवूळ तें खंयची देवळी तशें म्हणपाचें काय सतीश बाब तुम्ही मोहनदासान आता दोन प्रश्न उपस्थित केल्यात. एक प्रश्न तुम्ही म्हणले तशें की चर्चा करपाक सुसंवाद करपाक व्यासपीठ अवेलेबल ना. हें जे पळय हो जो पळय कितें इशू आसा न्ही, हांव म्हणटा गोंयान भितर वेगवेगळे पंथाचे 3-4 स्वामी आसात. ह्या प्रश्नाचेर काम करपी वेगवेगळ्यो संघटना आसात. तांणी समाज सुदारणेचे नदरेन देवळां आनी मठ हांणी कशे तरेन पावलां घालचीं. कारण अशे तरेचीं पावलां देशभरांतल्या मठांनी आनी देवळांनी घाल्यात. मोठ्या प्रमाणाचेर समाज सेवा चल्ल्या, मोठ्या प्रमाणाचेर गरीब लोकांची सेवा देवळां आनी मठ करतात. मोठ्या प्रमाणाचेर एक तरेचो नवो आदर्श देवळां आनी मठांनी देशान घालून दिला. गोंयान ती संकुचीत कांय जातीय वेवस्थेच्या पगड्या खाला उरल्यात. ती तातूंतल्यान कांय प्रमाणात मुक्त करची. तांणी इतलो पयसो तांचे कडेन येता. ताणें म्हणलें तशें आरोप जातलेच. भांगरां
चांदी हांचीच पालख्यो करप मुकुट देवाचे चडान चड करत घुमट्यो तयार करत. राजू एक मिनिट हांव फुडें आनी सांगता. हांव मातशें आनी 2-4 सविस्तर उदाहरणां दिता. भट लुट्टात काय ना हें ताणी मागीर सांगचें म्हाका. हांव काशीक गेल्लो समवेर इन 80 जयप्रकाश नारायणाच्या मुवमेंटा वेळार हांव काशी विश्वेश्वराच्या दर्शनाक गेलो. हांव असो जनरली मानना, तुका खबर आहा म्हागेली देवा बाबतीक लिमिटेड भुमिका. तेन्ना हांव प्रयाग त्रिवेणी संगमार गेलो आनी त्रिवेणी संगमाचेर वतरीर म्हाका त्रिवेणी संगमा हांव बाबली नायक रमेश देसाय 4 लोक आशिल्ले. त्रिवेणी संगमाचे ते व्हड्यान ते पंडीत येतात देवगां. तूं खबर आहा काय खबर ना म्हाका. देवा दोन त्या व्हड्यांनी पंडीत त्या त्रिवेणी संगमाचे येतात आनी त्रिवेणी संगमाचेर येतरीर ते त्रिवेणी संगमाक तुका रावतात आनी थंय कितें करतात, थंय तुका सांगतात तुगे आवय आहा, तुगे बापूय आहा, तुगे कोण म्हणला मागीर ताका इतले शेरपेडी दी, ताका इतलो प्रसाद दी आनी अशें म्हणटा. आनी एक नाल्ल दिता आतां जो गंगे सोडपाक त्रिवेणी संगमा सोडपाक. आतां तो त्रिवेणी संगमा सोडपाचो नाल्ल जो आसा तो असो तो हांवें जेन्ना तो नाल्ल हातांत घेतलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की तो जवळ जवळ एक 25 वर्सां पयलीं नाल्ल. तो हालना बिलना काय ना, तो काळो कूट नाल्ल तो उडयता आनी फाटल्यान घालून परत काडटा. बरें ओके पयशे घेता त्या नाल्लाचे आनी तो दुसऱ्या हातान दिता. तेच्या फुडें आनीक सांगता ताजे नंतर तो बील दिता. जो पेडो ताणें दिलो ना तो पेडो तोंडान सांगता तुगे 1 शेर पेड्याचो प्रसाद तुगेल्या जाणटेल्याक दिलो. कळ्ळें म्हाका. ताका लूट म्हणना बोनस पळय ताका ह्या पंडिताची लूट न्ही. बोनस पळय सतीश भट हो मृदू उलोवपी तो कमी उलयता ताकाय उलोवपाक दिवया. ताकाय उलोवपाक दिवया. म्हाका मुद्दो इतलोच की तो पंडीत लुट्टा काय ना. हांव तो इल्लो ताजो प्रश्न तुका अनुभव आयिल्लो न्ही. हांव तुका ताजे फुडलो एक ज्वलंत म्हाका हें सांगता. आनी हांवें हाजो उल्लेख म्हणजे कोण मुलाखती मध्ये हांवें केल्लोय बी की म्हाका काणकोणांतले अशे पुरोयत खबर आसात की ज्यांनी पोर्तुगीज काला मध्ये जेन्ना पूल नाशिल्ले तेन्ना हुंवारांतल्यान पोवून वचून गांवडोंगरी सारक्या मल्लिकार्जुनाचे देवळ थंय पुजा करून देवाक नैवेद्य करून उपाशी परत घरा येवन जेविले. ताका आमी काशी बी आमी कितें करया आमी जी पळय हांगा जी जे आसा न्ही ताजेर आमी हें करया. पयस पयस जे कितें जालें काणकोणच्या पुरोहिताच्या म्हणून मुद्दम सांगता. तुका दुसरी हें खबर आहा काणकोणच्या पुरोहितांतलो एकटो मनीस आंतरजातीय विवाह जालो ताजें तर्पण कितें 12वो पुरोहितांनी खबर आहा. म्हाका एक सांग हे आंतरजातीय विवाह केलो म्हण त्या मनशाचें तर्पण केलें खबर आहा. पुरोहित तेच पुरोहित न्ही ते परंपरा सांग तुका पुरोहिताची. प्रयोगाच्या बाबतींत जर पळोवपाक गेले न्ही तर आमची पिढी सोडा पयलींचे पिढेक सुद्दां काणकोणा मध्ये कितले आंतरजातीय विवाह जाल्ले आसात आनी ते आज प्रतिश्ठीत आसात. जास्त समज इवन मोहनदास बाबाक सुद्दां ताज्या वाठारांतली जर काही माहिती जर काडली जायत न्ही तर हे लक्षांत येतलें. आनी इवन ताका लागून जाती भेदाच्या बाबतींत जर आमी हे जर म्हणपाक गेले जायत न्ही तर हांव तुमकां सांगता हातूंतलें उदाहरण दिवया. म्हणजे जशी परिस्थिती येता न्ही तेन्ना कितले समाज बदलता विशेषतः हिंदू समाज बदलता. तर आमकां खबर हें जें आसा न्ही अंदमान निकोबार बेट तर ह्या ठिकाणी एकूण सगळी थंयची भायले वेवस्थेक लागून इनलँड चली किंवा चलो रोटी बेटी वेव्हार हो भारता कडेन जावून आशिल्ल्यान त्या ठिकाणी आतां थंय जाती मेळट्यो उरलेच ना. त्या ठिकाणी सगळो समाज जो आनी एक हें जावन गेल्लो आसा. गोंयांत काणकोणांतले हांव सांगता आतां सांगा आजकाल तुमकां की हे शिक्षण वाडिल्ल्यान चली आनी चले आज इतले फुडें हे जाले आसात की म्हजे काणकोणांतलो एकटो म्हजो फ्रेंड म्हाका सांगतालो म्हजे दोनी सुनो ज्यो आसा न्ही त्यो म्हणजे आंतरजाती आनी आमी सगळे ताजे कडेन आमी सगळे हें करून घेतिल्ले आसात. ताका लागून खंय तरी एखादी गोश्ट समजा जाता आनी ती जर आमी जर बोट धरून जर रावल्यात न्ही तर समाज फुडें वचचो ना. अंयशांतलीं उदाहरणां दिवन किंवा कोणें तरी हें करून केन्ना तरी ताजें तर्पण केल्लें तशें जर ताजे फुडें हांव सांगता की आज म्हाका असो तुमी सांगता आज मनीस एक खबर आसा की
ही सगळी सुदारणां जी जाली ती पचोवन तो समाज फुडें गेल्लो आसा, तो ते कुटुंब फुडें गेल्लें आसा. ताका लागून आमी अशें जेन्ना केन्ना पळय एखादी ही घेवन हें करता पळय न्ही, तातूंतल्यान समाज फुडें वता, समाज फुडें वतना आनी समाज ऑलरेडी फुडें गेल्लो आसा. तो मोहनदास तुका आनी म्हाका राविल्लो ना, बरं म्हाका सतीश फुडें गेल्ले ते आमी फक्त चर्चा करत रावया, आमी चर्चा करत रावया, पूण समाज आमचे खातीर रावचो ना. सतीश बाब आनी आतां हांव मूळ वाजे येता. पर्तगाळ मठांत तुमकां मठ शब्द विचारले जाता. आज तुमकां सांगता की पर्तगाळ मठ आनी खंयचोय गाजावाजा करनासतना गोंयामध्ये लोकविश्वास प्रतिश्ठान, नंतर कुडचड्यार आनीक एक संस्था आसा, बरोबर, त्या संस्थेक डॉक्टर हेडगेवार हांच्या नांवान गोंयामध्ये जी विद्याप्रबोधिनी हेडगेवार संस्था आसा हांकां कितले फंड्स प्रोवायड केले आसात हे त्या संस्थांक विचारलें जाल्यार कळटलें. खंयचोय गाजावाचो स्वामी करना. म्हणजे आतां जी आतां तुमी सांगतात हो मुद्दो की देवळांनी करचें न्हय कितें, तर ह्या बाबतींत म्हाका म्हणजे हांव तर अशें म्हणटा की हांव सुरवातीकच सांगलें हांवें की हांव खंयच्या देवाचो माजर ना. पूण त्या बरोबर आमी काणकोणाक म्हणजे सांगता की 1-2 अशी मंदिर संस्था आसात ज्याशी हांव रिलेटेड आसा. एक म्हणजे चावडी वयलें हें पोस्टाक लागून आशिल्लें तें मारुती मंदिर म्हणपाक ते पळोवपाक ल्हानशी 10-12 वर्सां पयलीं सुरू केली. पूण गेल्या 13-14 वर्षांमध्ये आमी ताजो एकूण थंय जो पळय हे फंड जो जमा जालो हातूंतलो जवळ जवळ 8 to 10% हो गोशाळा, नंतर मागीर मेडिकल हाजे साठी दिला. आनी देवळांनी तांचो जो पळय फंड येता, लोकां कडल्यान जो पयसो येता, देणग्यो येतात, हो पयसो समाजाक आनी दरिद्री नारायण म्हणून जो पळय तांच्या भल्या खातीर, तांच्या कल्याणा खातीर वापरपाक जाय. मेजर फंड हे तुमी मान्य करतात. तातूंतलो फंड जो आसा न्ही तो ताणी हें करपाक जाय. पूण त्या बरोबर मुद्दाम हांव तुमकां ऑल इंडिया आतां येदो आनी तूं ऑल इंडिया हाजेर आमी येवया. कित्या खातीर सांगता तर आज कारण सांगता मुद्दाम कित्याक करपाक जाय की गोंयची जी देवळांची परिस्थिती आसा आनी भायरची देवळांची परिस्थिती आसा वेगळी आसा. ताका लागून हाजे बाबतींत तुमी म्हणटा तशें सांगता तर हाजो पयसो समाजा ह्या साठी हें करपाक जाय. तुमची मागणी म्हाका मुद्दम हें आसा. काही देवस्थानांनी त्या बाबतींत इनिशिएटीव घेतला अशें म्हजे कानार आयलां. पर्तगाळ मठाचें जें खबर आसा तें हांवें सांगलां. जी एक ल्हान प्रमाणामध्ये आमची 2-3 थंय ज्यो मंदिर संस्था हें आसा किंवा करमल घाट मारूत जो हे आसा गणपती आसा ते आतां गोशाळेसाठी मदत करतात. म्हणजे हे हांवें मुद्दाम सांगलें कितें एक सांगता म्हाका उलोवपा दी. काणकोण सांगलें खूब उलोवपा दिला. करमल घाट हें देवूळ आनी म्हाज्यानी एकठांच ना. बरोबर ना म्हणून हांवें पयलीं सांगलां. तूं जो हें म्हणलें पळय ती रस्त्यार आशिल्ली पोस्टा कडेन मुखार ल्हान देवळां, देवळ न्ही, मंदिरां कोणें हाड बसयल जसो जशें बाकीचे. पण म्हाका आमी मुद्द्या कडच्यान भरकटत वतात. आमी मुद्द कितें लुट्टात काय ना. आतां लुट्टात काय ना म्हळ्यार हांव आनी एक एग्जाम्पल दिता तुका. ना हांव आनी एक एग्जाम्पल दिता. तुवें तें सांगलें की एक एग्जाम्पलाक तुवें सांगलें. दुसरें एक देवस्थानान आपल्याली जमीन बेकायदेशीररित्या प्लॉट केले आनी प्लॉट करून ताका खबर आसा की ते प्लॉट करतरेर ती जमीन ताजे नांवार जायना. नॉटरी मार्या व्हेले आनी नॉटरी मार्या सेल डीड केली. ताका खबर आसा की नॉटरी मार्या सेल डीड करना, सेल डीड सब रजिस्ट्रार मार्या करूं. आतां हाका त्या भाविकांक किंवा त्या जे कोण ते लोक आसात त्या लोकांक म्हणजे गरजवंताला अक्कल ना म्हणटा तांकां लुटोव म्हणना. आतां हें लुटले सर म्हणली फाल्यां कोणें तिसऱ्यान तर देवळाचेर धार्मीक भावना सतीश बाबा सारकेल्यो दुखतल्यो. कित्याक अरे 2 गजाली तुमी लक्षांत धरना. देव आनी देवूळ हातूंत फरक आहा. देव कांय करना. आतां मल्लिकार्जून देव, दामोदर देव, केशव देव हे भायरून चोडतात. हे कितें करतात ताजी ढाल मुखार करून ही कमिटी चोरता, ही कमिटी लुट्टा आनी ह्या कमिटीक म्हणल्यार तांगेले अशें जे कोण आसा पळय तांगे भावना दुखता. बरें ओके ताका हांव सतीश बाब हो आरोप सर्रास जाता आनी गोंयान भितर ह्या आदीं पोलीस तक्रारी जाल्यात, कोर्टान केसी गेल्यात आनी आंदोलनां जाल्यात की मोठे मोठे प्रकल्प उबारतात ते पयशे खातात. देवळाच्या नांवान जे पळय कितें भांगर वापरतात तातूंत भितर भ्रश्टाचार जाल्ल्याचो आरोप जाला. सो ह्यो ज्यो पळय कितें सो कॉल्ड देवळाच्या भक्तीन तयार जाल्ल्यो मॅनेजींग कमिटी आहात
तांचो वेव्हार तुका गोंयान भितर चोख आसा असो दिसता? मुळात तुम्ही सांगता तशा तक्रारी बी हांवें पयलींच सांगलां की एकूण गोंयच्या खंयच्याय हें नाशिल्ल्यान ह्या तुम्ही सांगता पळय न्ही ताजी खंयचोच एक ऑथेंटीक हे बाजू म्हजे कडेन ना. पूण त्या बरोबर हांव तुमकां हेंय म्हणूंक शकन की आमी बरेच वेळा कितें करतात जे देवबळे मनशां सारके की देवान पळोवन घेवची रे तांकां ह्याय बाबतींत तेच म्हणटलें केस घालनासतना देव पळोवन घेता सादी गजाल. तुम्ही देवभोळी लोक हाज्या म्हणपातले दत्त मरे दत्ता देव पळोवन घेतलो, पडतकाचो राम पळोवन घेतलो किंवा बाकीचे देवळाचे पळोवन, तेन्ना ना. पूण तेन्ना तुमकां तुमगेले हित संबंध बाकीचे म्हळ्यार तांकां ती ढालकन देवाची ढालकन केस घालू. आतां तुवें म्हणटा तुजे हेजे प्रमाणे देवभोळे हातूंत देवभोळेपणां ना, हातूंत तुमगेलो आहा की देवाच्या नांवान तुम्ही वयल्यान देवभोळेपण दाखयता. म्हणजे तूं म्हणजे हांवें जेन्ना पळय तूं कितें म्हण करता तुका जाय तितलेंच कन्विनियंट तातूंतल्यान काडटा. परतगार म्हणटा बद्दल हांवें सांगलें जाल्यार त्या बाबतींत निदान काय ना केलें जातलें अशें म्हणपाक सौजन्य तूं दाखयलें ना मुद्दाम त्या खातीर तर म्हाका मुद्दाम म्हाका एक याद जाता. एक राजान खंय एक देवाचो गर्भकुडी ही दुदान भरपाची थारायली आनी सगळ्यांक हालें दूद हाडून घाला रे. खूब जाणांनी म्हणलें कितें उदक घालून व्हरया. पूण त्या बरोबर कांय जाणांनी म्हणलें कितें ना दूद घालपाक जाय. आतां तुमी म्हणटा कितें अरे तें पिसा मरे ताणें हें दूद घालना उदक घालाय कितें. पूण जाणें पळय दूद घालय ताणें म्हणलें कितें सगळ्यांनी जरी उदक घालें तरी सुद्दां हांवें जें दूद घालें ताका लागून खंय तरी त्या उदकाक धवेपण आयलो जातलो. आनी आज समाजाक आमी तेंच करपाची गरज आसा. आमी बरें कितें तें जें कितें बरें आसा पळय न्ही तें हायलायट करया. आनी अशा प्रकारे तें तांणी बरी गोश्टी चल्ल्यात हें दाखोवया. आज मुद्दाम तुमी म्हळ्यार किंवा देशाची उलयनाका. म्हाका दिसता की गोंयांत जशी गोंयांतलीं देवळां ही आतां स्वायत्त आसात टू सम एक्सटेंट. स्वतंत्र म्हणपाक कारण हें आसा माजनी एक्ट ताका लागून एकूण देवळांचे सगळे वेव्हार आर्थीक सगळे सुदैवान म्हणटा हांव गोंयां आसा. आनी तुमी सांगतात जी पळय तुमी म्हणटा पळय अशें तुमी ज्यो म्हणटा पळय ज्यो सुदारणा पळय तुमी सुचयतात त्यो सुदारणा स्वागतार आसात. आनी ताजे जे पळय हें आसा पळय इम्प्लिमेंटेशन हें करपाच्या बाबतींत पळय न्ही गोंयच्या पळोवपाक जाल्यार नाल्यार हे सगळे महाजनी जे आसात न्ही कोण आसात गोंयकार आसात न्ही तर तांणी तांचे जे कितें जे कोण जांचे महाजरां त्या बाबतींत दबाव तांणी निर्माण करपाक सगळ्यांनी जे न्ही जे कितें सनदशीर मार्ग जो आसा तो हें केल्लो आसा. सनदशीर मार्ग चर्चा करप ना सनदशीर मार्गान हें केल्लें आसा. आमी तसल्या ह्या बाबतींत जाल्ली ती नजीकच्या काळांतली दोन हें पळोवया. एक आतांचे हे सगळे त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनाचे फक्त कंप्लेंट जाल्यात आनी लोक शांतपणे हाजेर सरकार कितें करतले हाजेर फक्त वाट पळयता. पूण काही म्हयन्या पयलीं जें पळय आमकां खबर आसा की सुभाष वेलिंगराच्या बाबतींत जें जालें त्या वेळार अक्षरशा सगळे जन्मत हे हातूंक रस्त्यार आयले हय की ना. तर अशें काय आमी करूं ना आनी आमी करचें ना. सुभाष वेलिंगराचे पोलीस कंप्लेन जाल्यो फुडें कितें ताका आपोवन व्हेलो थंय कितें जालें ना. न्ही ताजे पयलीं आमी जें कितें केलां तें सनदशीर मार्गान आमी जें केलां तें सनदशीर मार्गान केलां. तुमी मुद्दो आयकुपाक तयार ना. हांव पयलीं तें सांगता देव आनी देवळां. देव म्हणटा तो मूर्त स्वरुपाक आहा थंय मुर्ती आहा आनी तो कांयच करना. देव कांय करना. जो देवा नांवार हो वेव्हार चलता जो वेव्हार चलता हो देवा नांवार कांय कमिटी करता. देवूळ लुट्टात हाजो अर्थ असो देवा नांवार जी कमिटी आहा ही लुट्टा. ही लुटले जाल्यार तांगे भावना आनी तें जर म्हणत तांगे भावना दुखतात आनी ते सनदशीर मार्ग म्हणटात. वेलिंगराच्या बाबतींत म्हणटात वेलिंगरान चर्च लुट्टात किंवा चर्चीक अंधश्रद्धा आसा अशें म्हणलां. वेलिंगरान पर्टिक्युलरली सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हणलो. हांगा अशें म्हणलां पर्तगाळचो राम मंदीर किंवा दामोदर देव हो लुट्टा किंवा तो हें करता अशें कोणेच दत्तांत कांयच म्हणलां. देवूळ म्हणजे कितें देवूळ चलोवणारी कमिटी. पूण तुमकां सोयीस्कर रित्या देवाची डाल मुखार करून ह्या कमिटीचो भ्रश्टाचाराक पांगरून घालपाक लेपोवपाच्या लेपड काडपाचो. आनी तुमी मागीर म्हटलें वादे कंठशोशा वादे कंठशोशा न्ही ही फॅक्ट.
आनी हो फॅक्ट तुमकां लोकां मुखार आयलो नाका. सो मागीर कितें जाता अशें 4-5 आतां दत्त नायकाक परवडटा की केस घातली किंवा ती कोर्टान गेलो हें गेलो. सादारण मनशाक ती परवडनी. म्हणजे सादारण मनशाचें तूं तोंड बंद करता, तुमकां ते सत्य आयिल्लें नाका लोकां मुखार म्हण. आनी हे पयलीं सान चल्लां. हांव गोंय मुक्त जाल्यार आतां 62 वर्सां तुकाराम महाराजा सान चल्लां. 62 वर्सां जाली. लोकशाय आनीक घट जावपाक जाय, लोकांक उलोवपाक मेळपाक जाय. अशे तरेची देवळां, संस्था, वेगवेगळे जे पळय कितें आमची धार्मीक भावना ताजे संदर्भान आनी श्रद्धा ही घुसळण जावची जावची ताजे बाबतीत कांयच. आणि आतांय पळय आसा न्ही दत्ता नायकान पळय आसा न्ही आपली भुमिका मांडची आनी ते मांडटले. पूण हांव तुका तेच म्हणटा, तुमी चर्चेक येवपाक जाय. लोहिया मैदानाचेर चर्चा करात, एका मोठ्या व्यासपिठार येयात. थंय देवळाचं कार्य कितें, मठाचें कार्य कितें, श्रद्धा म्हळ्यार कितें. श्रद्धा म्हणटा ती घट स्थायीक नासता, ती ठरावीक काळान ती बदलता. तातूंत भितर वेगळे वेगळे बदल जावपाक जाय. श्रद्धेचो वेगवेगळो अर्थ येवपाक जाय नवो. तो तुमी काडपाक दिना तशें तुमकां दिसना? ना तशें काय, तशें काय ना. म्हाका तरी दिसना. कारण कितें हांवें आतां पयलींच सांगलां की म्हणजे दुर्दैवान किंवा अशें म्हणया की अशें प्लॅटफॉर्म पळय आसा न्ही उबे करप, ही हाजी सुद्दां जबाबदारी तुमी घेतले फुडाकार. कोण घेता? तुमी घेतले फुडाकार. तुमी फुडाकार घेवन अशे तरेचे देवळां, मठ हांचे संदर्भान जे पळय कितें परिवर्तन जावपाक जाय ताची चर्चा करपाक तुमी फुडाकार घेतला. आज जे पळय तातूंत जे पळय प्रातिनिधीक आमकां उदाहरणां जी हांवें सांगली ती आमी हायलायट करून त्या ठिकाणी बरोबर बारीक हांव सांगता देवळां आनी मठाची गोंयची संपत्ती कितले हजार कोटी आसतली सांगात. तुम्ही आता पळय, तुम्ही एका मठा कडेन संबंदीत, तुम्ही मठाचो वेव्हार जाणात, तुमची श्रद्धा आसात. हांव फक्त मठाच्या खंयच्या वेव्हाराशी हांव संबंदीत ना. कितले हजार कोटी आसतलो मठाचो प्रतिनिधी ना. 1000 कोटीचो सोड. माझे मत अशें की जर गैरव्यवहार जाता किंवा थंय डोनेशनाच्या बाबतींत मठ आनी देवळां आसता ती बाबा मठ आनी देवळां डोनेशन दिना हें हांव मान्य करना. म्हाका खबर आहा दामोदर विद्यालयाक दामोदर देवस्थानान जमीन दिला, बाकीच्या हाका जमीन दिला, हें कोण नाकारना. पूण हाजे बरोबर अशें आहा की मोहनदास हांव समज काही बरें काम करता आनी काही वायट काम करता, तें वायट काम काडोवपूच ना. त्या वायट कामाची जातीभेद चलता, मठान जर जातीभेद चलता तर ताजेर उलोवपाक जाय. मठ एक बरी करता, हाजो अर्थ असो जालो ना, हाजो अर्थ असो जालो की फाल्यां एक खंयच्या स्मगलरान खंयच्या अतिरेक्यान डोनेशन दिलें म्हणटा तो बरो जालो. बरें ओके. तो डोनेशन तो स्मगलर डोनेशन दिता, तो मटक्यावालो डोनेशन दिता. आमचो वेळ सोंपलो. तूं निमाणें तुका उलोवपाची संद दिता. निमाणें तुजो एक स्टेटमेंट म्हाका जाय. निमाण स्टेटमेंट म्हणजे इतलोच की देवळां मंदिरां जी आसात ही समाजाक घडवणारी आणि बिघडवणारी. व्हेरी नायस. बिघडवणारी म्हाका आवडलें. मागीर अशी दोन्ही प्रकारची केन्ना आसूं शकता. जर कमिटी जर व्यवस्थीत जर जाली एक्झॅक्टली जाल्यार तें घेता. थँक्यू. म्हणून त्या बरोबरच कितें की जो एक म्हाका सांगपाक जाय की देशभर गव्हर्मेंटान जी एक देवस्थानांची एक दुर्वेवस्था, देवस्थान मॅनेजमेंट गोंया मध्ये जसो आसा ताच्या जो एक स्वायत्तता आसा अशी देशभर बी अशी स्वायत्तता जर दिल्या ती तर प्राचीन काळापासून आमची देवळां, आमचे ह्यो ज्यो धार्मीक संस्था ही त्या ठिकाणी गुरुकुलां चलयताले, त्या ठिकाणी बंद पडले. आदलो इतिहास ही आमच्या कार्यावळ आतां सोबत आयले मोहनदास. ह्या चर्चेंतल्यान हांव जर कितें टेक अवे घेतलें अशें की अशे तरेचे पोलीस कंप्लेन करप, झुंडशाही करप, आवाज बंद करप हो न्ही. आमी गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां जालीं. आमची लोकशाय जर वाडटली जाल्यार गोंयच्यो संस्था वेगवेगळ्यो जंय भरपूर पयसो आशिल्ल्यो, जमनी आशिल्ल्यो हांकां लोकांचें उत्तरदायित्व कितें हें सांगचें पडटलें. आज ना जाल्यार फाल्यां हें सांगचेंच पडटलें. म्हाका दिसता तें जेन्ना सांगनात तेन्ना अशे तरेचो कोण तरी एक विचारवंत मुखार येता आनी तो आरोप करता. हो आरोप जर फुडाराक जावचे नासत जाल्यार म्हाका दिसता खुरेपणान लोकशाही मार्गान चर्चेक मुखार वचपाचें उत्तरदायित्व ह्या सगळ्या संस्थांक दाखोवचें पडटलें. सतीश बाब, तुमी आज मुद्दम इतले पयसल्यान चर्चेन वांटेकार जाले. धन्यवाद. मोहनदास, तुवें सदांच्या नेटान खडगांठपणान वावुरलो, तुकाय हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात गोमंतक TV.